Honorable Speaker, Start question number 1, 3, Premenchit. Sir, question number 1B. 1B. A. B का ये B म्हटला B. Speaker sir. नंबर ही नहीं सांगता का Number announce. करतला रे उलय तू बोले सांगा. पहिला प्रश्न जो असलो whether the government collects house tax from EHN household numbers and issue a receipt. If so, whether such receipts are eligible to apply for water connection, electricity, gas connection, or government scheme. Furnish the detail thereof, and if not, the reason for that. Because sir, जेन्ना हे EHN नंबर दिवपाक सुरवात केली त्याच्या नंतर काही काळात हे नंबरा वरसून आमकां घरांक लायट उदक दिवपाक लागून हेल्प जाताले पण आयज एक फायनान्स डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडलेली आहा आनी ज्या अंतर्गत हे नंबर आसल्यार सुद्दां आमच्या घरांक उदकाचें कनेक्शन दिना हेजे माननीय मंत्र्यान तेजेर आन्सर दिवचें. स्पीकर सर, मान्य आमदार जे म्हणटा ते सारखे आसा. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां हे EHN नंबर आमी कित्याक दिल्ले. आमी हे 25/10/2021 हो सर्क्युलर इश्यू केल्लो आनी एक निर्णय घेतलेलो की घरां जायतीं गोंयांत बेकायदेशी तरी आहा जाल्यार तांकां खऱ्यांनी ओळख ना, नो हाऊस नंबर. लोक कितें म्हणटाले ना तिंगा बांदा कडेन मातशें मुखार आपलें घर तें व्हडलें झाड आहा तेजे मातशें एक 50 मिटर म्हाजें घर अशें ओळख तेंची आसली. एक ओळख आसून दी. आनी सरकार कितें करताले, म्युनिसिपालिटी कितें करताले, पंचायत कितें करताले, एकदां लोकांनी घरां बांदलीं तांकां गटर म्हण नाका, दुसरी लायट म्हण नाका, उदकाची सुविधा म्हण नाका, सगळें आसतालें पूण एक पयसो पंचायती कांय येनासलो. म्हणून तेन्ना पंचायतींनी रिक्वेस्ट केलें आमकां कितें तरी इनकम येवपा जाय. तेन्ना आमी तांकां इनकम येवपा जाय, कितें तरी घराची ओळख आसची म्हूण व्हेरी कॉन्शियसली आमी EHN नंबर दिलो. तेन्नाय चर्चा जाली. EHN म्हळ्यार एनेबलिंग हाऊस नंबर म्हणजे देर आफ्टर दे हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी टू रेग्युलरायज द हाऊसेस देर आफ्टर. तेन्ना जायची चर्चा जाली फायल अप एंड डावन इल्लिगल म्हणजे IHN दिवया म्हणपा इल्लिगल आनी इल्लिगल पयलींच म्हणनाका आमी फुडाराक तांकां लिगल करतले. एकूच कारणाक लागून जे इतले वर्सां रावता तांकां उदो आहा, लायट आहा, गटर आहा, स्ट्रीट लायट आहा आनी सगळी सुविधा आसा हे आमी तांकां म्हणजे फुडाराक लिगलायज करपाक ट्राय करपा जाय म्हणून आमी EHN केलें. हें सगळें ते फायलीचेर आहा एज अर्ली एज 2021. तेजो मेन विशय कितें, सुरवाते सगळ्यांनी EHN नंबराचेर उदका कनेक्शन, लायटी कनेक्शन स्पीकर सर रोखडे दिताले. हाल्ली एक सर्क्युलर आयलो म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वचून आनी हांव माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयला. तेणें सांगलो तो विड्रॉ करता पूण तांकां उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन दिवपाक बंद केलें. विड्रॉ करिना तो एडिशनल काडटा रिलॅक्सेशन आमी म्हणजे दिवपा हांवें रिक्वेस्ट केला ते रिलॅक्सेशन दिवपाचें आसा. सो हे प्रॉब्लेम रोखडें सुटावो जातलें. आनी दुसरें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां थोड्यांक खबर ना इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचें उलयतना आमचे 90% तरी हांव म्हणपाक शकता. आनी तुमी तालुका वायज आंकडो पळोवया आमचे गोंयकार आसा. आतां 33,813 EHN नंबर आमी दिला. अजूनय एटलिस्ट 8 ते 10 हजार लोकांनी EHN नंबर घेयना. तांकां भीती आहा कितें
आज तरी तेणी EHN नंबर घेतलो 2025 तांकां दिसता they will think a house which is a old house will be considered while legalizing that as if it is there in 2025. ताका लागून ऑलमोस्ट 8 ते 10,000 रजिस्टर करून ना. आता 33,813 ही हावजां रजिस्टर जाला. पेरने तालुका इज द हायेस्ट 4,610. आता पेडणे रावपी लोक हे सगळे भायले हांव विचारता. बिचोलिंग या 1,957 हिंगा भायले लोक चड आहा. सप्तरी 2,569 गोंयकार. मागीर बार्देज हांवें ऑलरेडी सांगला 6,616 हे सगळे भायले ते गोंयकार न्हू. तिसवाडी 1,224. पोंडा 4,768. मान्य रवी नायकान सांगचे EHN नंबर दिला ते भायले जाल्यार. दारबांदोरा 1,240. मुर्मुगांव जे म्हणटा मुर्मुगांव सगळे इल्लीगल. हिंगा फकत 3,398. सालसेट 3,058. आता हे सालसेटी रावता हे सगळे भायले EHN नंबर घेयला ते. सांगे 2,068. केपे 1,604. मागीर काणकोणा ओली 701. 33,813. अजूनय 8 ते 10,000 घरां आसा. कित्याक म्हाका खबर आहा ते घेयना. ते कितें म्हणटा आमचे रिकॉर्डार येतले. आज आमी हाऊस नंबर घेयला. लास्ट इयर घेयना आसले तेजे पयलीं घेयना आसले. आमची पयलींची घरां रिकॉर्डार येतले आमी 2025 काल पयर बांदला म्हूण. हेका लागून थोडे लोक भिता. पूण म्हाजी विनंती सगळे लोकां कडेन आमी तेन्ना EHN नंबर लिगलायज करपाक येवना. लिगलायजेशन इज टोटली अ डिफरंट प्रोसेस and very clearly our circular says so. But in order that you should have ease of getting electricity connection, water connection, other facilities, please लोकांकडे मागता EHN नंबर घेया. डेटा इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट जे हांव सांगता. कितली घरां खरे बेकायदेशीर आसा, कितली घरां अशी लोकांनी बांदलेली आसा. हे फुडें आमी लेजिस्लेशन हाडपा जाय. एक सुद्दां फुडलें बांदपाक मेळपा जायना. ते हांवूय तो कायद्याचो बदल आमी हाडपाक ह्या सरकार आमने मान्य मुख्यमंत्री लिगलायज करपाची प्रोसिजर करता तेन्ना तेय हाडटले. पूण आहा ते तरी तेणी सो दॅट इट इज अ मॅटर ऑफ रेकॉर्ड तेणी हाडून EHN नंबर घेवपाचे. स्पीकर सर. स्पीकर सर मान्य मंत्र्यान माईक ऑन कर, माईक ऑन कर. अंडर मुणकार कायदो मनशाक 300-200 मिटर तितून मेळटा लिगली. आनी ती तेणी मामदार एप्लिकेशन दिवपाचें आनी तें तांकां डिक्लेअर करून घेवपाचें. आनी तांकां ती डिक्लेअर जातरीच तेणी परचेस करची अशें ना. पूण बेनिफिट सगळें घेवपा जाता. घर दुरुस्ती रिपेर सगळें येवपा वाट सगळे तरेचे पंचायती 300 म्युनिसिपालिटी 200 हे सगळे तरेचे सारके तरे इम्प्लिमेंट करीत हे दुसरे कायद्याक कसली गरज ना. बिकॉज मान्य मंत्री म्हणटा ते सारखे आसा. इट शूड बी अ कार्डिनल प्रिंसिपल एप्लायड टू एवरीबडी टू लिगलायज द हाऊसेस. मुणकार तरी प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जावपाक शकता जाल्यार कॉमदार प्रॉपर्टी ऑफ गव्हर्मेंट लँडान जेका एकूय घर ना, नो शेल्टर ओवर हिज रूफ, कॅन ही नॉट बी डिक्लेअर्ड मुणकार जाता. लोकांनी एप्लाय करूं ना. म्हणटा ते सारखे आसा. स्पीकर सर. सर सरकाराचो हेतू EHN नंबर दिवपाक लागून जो आसलो तो क्लियर कट मंत्र्यांनी सांगलेलो आसा. स्पीकर सर पण आयज जे डिफिकल्टी जाता की EHN नंबर घेवन सुद्दां जे सर्क्युलर येयले फायनान्स डिपार्टमेंटाचे तेन्ना पासून ह्या EHN नंबराक कांयच व्हॅल्यू उरोंक ना. स्पीकर सर आता मंत्र्यांनी एश्युरन्स दिल्या. हांव मागता सभाघरा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या कडेन की म्हाका हेजेर एश्युरन्स दिवचे की हे केन्ना पासून रिलॅक्सेशन करतले. म्हणजे EHN नंबरां घेवन आमकां आमच्या घरकारांक लायट आनी उदक मेळपाक जाय. हे केन्ना हे करता हेजे एश्युरन्स दिवचे. स्पीकर सर हांव मुद्दम हे हावजान सांगपाक सोदता. मान्य मुख्यमंत्र्यानूय सांगला तेजी परवानगी घेवनूच हांव सांगता हे रिलॅक्सेशन येतलें. आनी जे बंद केला तांकां हाव म्हणजे उदका कनेक्शन वॉटर कनेक्शन EHN हाऊस नंबराचे दिना ते डेफिनेटली दितले. स्पीकर सर. थँक्यू सर. श्री विजय सरदेसाई.
स्पीकर सर हे हांव इमिडिएटली तांकां आनीक सर्क्युलर धाडटा फाल्यांच धाडटा तांकां. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगले ते भशेन एनेबलिंग हाऊस नंबर प्रोविजन 2021 आयलें. 2022 इलेक्शन आशिल्लें आनी इलेक्शनाची एक प्रॉमिस आशिल्ली की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले आनी मतां आमकां दिया म्हणून. आतां लोकांनी मतां दिली, आतां इलेक्शनाचें कॅट जालें. स्पीकर सर, आतां दुसरें जें कितें येवपाचें आहा तें 27 पयलीं येतलें. सो इएचएनाक कोण पातयना? 33,000 गोंयकार इएचएन म्हणटा का पातयना? कित्याक पातयना? स्पीकर सर, हे बिडिओनी हे सगळे पर्सनल डेटा तांचे घेवन हायकोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्ना सोमते काडून धाडले नोटीसी आनी सगळ्यांचे ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले. स्पीकर सर, शुगर देंवले, ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले. कित्या खातीर? कित्याक हे जे इएचएन नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताचो मिसयूज केलो बिडिओनी, मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी. स्पीकर सर, आता खंयची गॅरंटी आहा हे ऑब्जेक्ट जावचो ना म्हणून? स्पीकर सर, ऑब्जेक्ट करता हेजेर. खंयच्याच सेक्रेटरीन इएचएनाचा नंबराचो डेटा हायकोर्टाक धाडूंक ना. बाब विजय सरदेसाय हायकोर्टाक डेटा न्ही, तो हायकोर्टाक ऑर्डर येतकर तो डेटा जो आशिल्लो ताचेर तांकां मेळ्ळें न्ही तूं इलिगल आहा म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्टाची ऑर्डर आणि इएचएन नंबर हितूर तो कन्फ्युजन करता. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती स्ट्रिक्टली नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे, ओके, ह्या 3 विशया खातीरच आसा. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणटा तो मेजर डिस्ट्रिक्ट 3 रोड इज अ प्रोपोज्ड रोड इन द आरपी. इट इज नॉट एक्झिस्टिंग म्हणून सांगता. म्हणटकर मागीर इएचएन ताका लागता. स्पीकर सर, आम्ही क्लियर कट, हांव पंचायत मिनिस्टर आणि पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आणि सीओज ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करूं नाकात आणि कोणाकूय लेटरां काडूं नाकात. फक्त हे 3 रस्ते जे आसा, एक इट इज नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हाका तेकून आता कोणाचे इल्लिगल आयला ते म्हणून आम्ही पयरचो 1972चो सर्क्युलर तेकाच लागून काडलो. जर बरे रस्त्याक तेकोन जरी घर असले, एका मिटराचेर जर असले, तेजेर जर रिजनल प्लॅनाचेर तेजो प्लॅन आसा जाल्यार तेका लेटर काडू शकना. दॅट इज नॉट इल्लिगल. 72 जालें ते 70 त्याच्या उपरांतचे सुद्धा मागीर बिल जे हाडला रेग्युलरायझेशन जे बाबुशान काल हे केला लेबल केला तातून तो आनी तांकां रिलॅक्सेशन दिता. हांव ताजेर कांय उलयना. आय एम नॉट डिस्कसिंग दॅट. इएचएनाचो नंबर हायकोर्टाचो हेका येना. सर, इएचएन हाडून फायदो कितें जालो सांग म्हाका. आतां इएचएन तुमी 2021 हाडले. आज इएचएनाचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा? कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. स्पीकर सर, इएचएन हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वतः पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले, गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि इएचएन हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वताच्या जमनीन खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी रोका आमचो एक्ट जो आसलो तेज्या अंडर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करपाक, जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांदला गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हीज हाऊस. ऑल्दो म्हणजे माझ्याच जागेत हांवें घर बांधले पण बांदता आसतना परमिशनाक घेवंक नासली. ते इएचएन नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर घालपाक जाता. आतांय परत रोकाचे ऑप्शन जे ते ओपन करतले तेन्ना तेच्यानी एप्लाय करपाक जाता. ह्या इएचएन नंबर असलेल्यांनीच फाटले फावटी बी रोकाच्या अंडर तेच्यानी एप्लाय केल्ली. आमी ते थोडेशे रिलॅक्सेशन करपाचे आसा. आमकां सगळे एक तर कायदेशीर करपाचे आणि हे फावटी कोणीच म्हणजे हाज्या फुडें कोणीच बेकायदेशीर करचे न्ही म्हणजे त्याच्या खातीर लेजिस्लेचर आमी हाडटा. स्पीकर सर, तुमकां दिसना की 2021 आणि आज 25 4 वर्सां गेली. तुमकां 22 मतां जाय आशिल्ली. खरें जाय आशिल्ली सगळ्यांक जाय. सर, आमी मताचें राजकारण करिना. अरे पूण केलें कितें? 3 वर्सां केलें कितें? सर, आमी फक्त मताचें राजकारण करूं हांगासर येवंक ना. मताचें जर राजकारण करपाचें असलें जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या भल्या खातीर डिसिजन आमी घेता. बिकॉज सर, अजूनही इलेक्शनाक फुडलीं 2 वर्सां उरल्या. आमी रोका जे परत ओपन करता. फाटले फावटी रोका अजूनही आमचो चालू आशिल्लो, तेजे सगळ्यात सुरू आशिल्ले. आता आमी रोका बिल जे परत ओपन करता पळय हे इएचएन जेंच्यांनी नंबर घेतलेले आसा तांकां डायरेक्टली आपले घर रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां कायद्यान ते एप्लाय करू शकता. हांव ताका उत्तर दिवपाक विजय बाब आमचे ऑनरेबल मेंबर आख्खे गोंयान दौरो केलो. ताका इतलो दौरो केलो तेन्ना खबर आसपाक जाय आसली थोडे गांवांनी थोडे पंचायत एरियांनी
हाऊस नंबर सोडून तांकां कसलोच डॉक्युमेंट ना रेग्युलरायज करपाक, कन्वर्शन ना, बाकीचे परमिशना ना, काय ना, प्लॅन एप्रूव्ह ना, काय ना. आमच्या गोंयच्या लोकांनी आपली जमीन म्हणून पहिले कायदे मागीर येयले 71 सून, तेजे पयलीं कायदे नाशिल्ले तेणी बांदले. पूण आज हांव कोणाचेर कोंत राहा जाल्यार हांव एक कंप्लेन फायल करता, तो कोर्टार वयता आनी कोर्टान थोडे कडेन मोडपा सुद्दां ऑर्डर दिला. 30 वर्सां घरां, 40 वर्सां घरां, कित्याक इल्लिगल म्हूण. तेका लागून आमी व्हेरी कॉन्शियसली इलेक्शना लागून न्हू, हितून राजकारण ना, आमी एक ओळख कशी आसची. राव रे आय एम ऑन माय लेग्स विजय. स्पीकर सर, व्हेरी कॉन्शियसली आमी हे डिसिजन घेयले, लोकांक एक रिलीफ मेळचो आनी तांकां ते घरांक एक ओळख आसची म्हूण. आतां पळोवपाक गेल्यार 33,000 हाऊजीस जे EHN घेयला, इट सेल्फ स्पीक्स फॉर द डेटा. म्हणजे इतले लोकांची इल्लिगल आसली. अजूनय हांव सांगता 8 ते 10,000 घरां आसतली. आनी आतां हांव प्रत्येक सेक्रेटरी पर्सनली वचोन म्हणजे रिकॉर्डिंग करून खंयचे घेवना तेंय रिकॉर्डिंग येवपा जाय आनी तांकां घेवपा लावपा जाय. कित्याक आमी कायदो हाडपाचो आसा आनी एकूय आमी बांदपा दिवपा ना. होय कायदो येवपा जाय, नाल्यार आख्खें गोंय इल्लिगल जातलें. गोंयकारांची कोणाची इच्छा ना आपण इल्लिगल घरान रावचो म्हूण. तो तरी सांगता आमी इलेक्शन येयला म्हूण ते लोकांक सांगिल्लें लिगल करता, तेंचो तो हक जावन आसा, सरकाराची रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. म्हणून आमची जबाबदारी आमकां समजता. दुसरें तेणें सांगलें कितें फायदो जालो, पंचायतींनी 3 crore 30 lakhs कलेक्शन जालें. वॉट अमाउंट दे कलेक्टेड वायल अलॉटिंग द EHN नंबर, होय फायदो सगळ्या पंचायतीन जाले. आनी हो पयसो व्यवस्थीतपणे तांकां कितें बारीक गटर जाय, खंय आनी कितें ड्रेनेज जाय ते तेणी बांदून दिली. हे भाशेन जायती सुविधा दिली. काय फायदो जावना म्हणटा अशेंय ना. आमी हितून बिलकुल राजकारण करूं ना. डॉक्टर चरका शेट्टी नाका. स्पीकर सर, म्हाका एकूच विचारपाक जाय मिनिस्टराक. एक सर्क्युलर काडलेलो DOP 29 जुलै 2016 की टेम्पररी टोकन नंबर दिवचो आनी त्या टोकन इलेक्ट्रिसिटी वॉटर तो कित्याक बदललो. म्हणजे आय जस्ट वॉन्ट टू नो EHN नंबर कित्याक हे केल्लो मागीर. नाव दिलें स्पीकर सर, तूं तो सर्क्युलर वाच जो 25/10/21 टोकन नंबराचेर इलेक्ट्रिसिटी वॉटर कनेक्शन दिवपाचे म्हणून केल्ले. ताका सगळे कडेन राजकारण दिसता. म्हजो प्रश्न कितें आसा, हो नंबर बंद करून EHN नंबर कित्याक सुरू केलो. ह्या नंबराचेर इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिवचे म्हणून क्लियर कट हांव मिसलीड करता. तू सांगता ते बरोबर आसा स्पीकर सर. हांव हेच्या आदी ते दिवपाचे EHN और हाऊस नंबर दिवपाचे बंद केले. सरकारान डिसिजन घेयल्ले आसले. सगळे लोक जेन्ना म्हाका एप्रोच जाले, अरे आमकां हाऊस नंबर ना, पयलीं दिताले, आतां कित्याक बंद केले. अशें हांवें बंद करूं ना म्हणून हांवें ते EHN नंबर दिले तांकां. आनी हांवें रिजन ऑलरेडी हांगा स्पश्टपणे सांगला कित्याक लागून दिले ते गांवांत रावता, ते गरीब लोक आहात, तांकां कोण ना अशें जावपा जायना. हो सरकार गरिबांचो सरकार म्हणून तांकां ते एक ओळख मेळची तेंच्या घरान म्हणून आमी केले. तितून कांय रॉंग ना. कॅन्सील आसले ते आमी चालू केले. स्पीकर सर, सरकार गरिबांचो आनी गरिबांक कितू करता तें सगळें खबर आसा स्पीकर सर. EHN नंबर गरिबां लागून केल्लो सारकें. पूण EHN नंबर घेवन कोण भाड्या दिता, कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता, हेजेर कितें मेकॅनिझम सरकारान दवरलो आहा मॉनिटर करपाक. इतू वर्स जालें आतां. कित्याक ऑलरेडी आमकां खबर आहा अंजुना माग्नेस नायट क्लब म्हणा तेजे कोटा ऑर्डर येयलो आहा EHN नंबर 1105. सो एश कोन EHN नंबर घेवन नायट क्लब घालता आनी कोण गोंयकार कोण मिसयूज. वर्मा शर्मा म्हळ्यार तेगे नायट क्लब. हे स्वता म्हणलो वर्मा शर्मा येवन EHN नंबर मिसयूज करता. Does the government have any regular monitoring mechanism whose EHN numbers are being misused? And if yes, tell us. EHN number is not for commercial. Speaker sir, do you have a mechanism to see that people are using it for commercial? Speaker sir, हांव तेका स्पश्टपणे सांगपाक सोदता. These are only for residential houses. आता वेंजी विएगस आहा तो तरी भाड्या दिता कोण शर्मा आनी कोण बर्मा तेका
आमी कितें करपाक शकता तो mechanism आसपा जाय. पंचायत हॅज टू टेक एक्शन तुगे फेलियर पंचायत केली. वन मिनिट You do not have a mechanism in place. की वेगळं शर्मा दिता तें. अशी आवाज करपाची संवय जाला मातशें आय एम ऑन माय लेग्स मायका वॉल्यूम तुम दलो. You say what you have to say. Let me complete. As I am saying, आमचो बाप ऑनरेबल वेंजी वेगस बरे इश्यू काडटा. आतां एक वेगस म्हण आसा, नॉट ही. एक एग्जाम्पल घेयलें, तेणें तरी कोण शर्मा म्हण भाड्या दिलें, एक्शन कोणें घेवपाक जाय? इट इज लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स. पंचायतीन पयलें घेवपाक जाय, प्रोसिजर आसा, रेजोल्युशन घेवपाक जाय. उमके भाड्या दिले ते भाड्या दिवपाक जायना. हिंगा भाड्या दिल्ले ते पंचायती कितें रूल आसा, एक भाडे वर्सा ते पंचायती वचपाक जाय. ते सुद्दां आमचे लोकल जे भाडे दिला ते दिवपाक सोदना. कितले कडेन असले पंचायतीन डिस्प्यूट आहा. आनी एक अशें की भाड्या दिवपूच ना, हो खंय कायदो आसा हे घालपाक जाता. इट इज लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स. इट इज द पंचायत which decides. We cannot trample upon their right also. ते एकदा कितें रॉंग करता पूण सगळे कडेन आमकां इंटरफियर करपाक मेळना. तूं मुठा भाड्या दिवपा जाता, एचएन घेवन कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी दिवपा जाता, ओ जायना. वेंजी वेगस मेकॅनिझम कितें घायला सांगता मरे. हो सरकारागे फेलियर दिता. पंचायत मिनिस्टर हो हेणें अजून मेकॅनिझम घायना. 3-4 वर्स जाली आतां. कोण याची जबाबदारी? सेक्रेटरी जबाबदारी तुमगेलो. हे एचएन नंबर दिताय आणि हे मागीर विचारू जाल्यार इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चलताय. स्पीकर सर जायते कडेन आमचे नोंदरेकूय आयले, एचएन नंबर घेवन लोकांनी कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी केले, भाड्या दिले आनी जायते केले. आमी एक्शन हुंय घेवपाक थिंगा आमचे तरी नोंदरे हाडला, आमी घेतला एक्शन. पूण एक्शन घेवपाकूय कितें आमी स्पॉट दिता डेमोलिश करपाक, बाकीचे घेवपाक पंचायतीन फिक्स करपाक जाय. पूण एकदा कितें आसा, पंचायत तांकां सपोर्ट केल्यार आमी कांय करपाक शकना. वी कॅनॉट फोर्स द हँड ऑफ द पंचायत. It is a local self-governing body. You cannot blame the government for this. Monitoring system घालपा तुगे monitoring system. Recruiter monitoring system. स्पीकर सर हाजे फुडें वेंजी वेगस एक लक्षांत दवर. तुजो क्वेश्चन आसा जो ज्या तरेन तुजो क्वेश्चन उलयता पळय आसा न्ही, हांव हाजे वरती अलाव करचो ना. स्पीकर सर माझा स्पेसिफिक प्रश्न हा, डायरेक्टर ऑफ पंचायती एचएन नंबर दिवचे म्हणून सगळ्यांक हे केला, पंचायतीक धाडला. माझे एकूच म्हणणे हा, जेन्ना सरकार एक डिसिजन घेता, तुझ्या डिपार्टमेंट स्टाफ म्हणजे सेक्रेटरी सगळ्या पंचायतीचे आणि थंयसर पंचायत आहा, काही पंचायती आहा ते एचएन नंबर दिवचे न्हू म्हणून डिसिजन घेतात. आतां 1-2 वर्सां एचएन नंबर बंद केले. माझो प्रश्न इतलो आसा, हे सेक्रेटरी तुजोच स्टाफ थंय बसता, तुजोच डिसिजन येता की एचएन दिवचे आणि हे दिना थंयसर, तू तेंचे सेक्रेटरीचे कितें एक्शन घेता, तांकां तेंचेर इन्क्वायरी बसयतलो, कितें करतलो, म्हाका प्रश्न जाय. कित्याक 1-2 वर्सां आयज मेरेन पंचायती, थोडे पंचायती हा सगळे न्ही, थोडे पंचायती एचएन दिना, म्हणजे ते रिस्पेक्ट दिना तुमकां. स्पीकर सर, हांव हेजेर स्पेसिफीक एक तोडको काडटा. आय विल सी दॅट अ सोल्युशन इज देर. एज आय सेड, टुमोरो इट सेल्फ आय एम सेंडिंग अ सर्क्युलर. पूण आनीकूय सांगता, नॉट ओन्ली एज फार एज एचएन नंबर इज कन्सर्न, जे डायरेक्शन जायते फाटी गव्हर्मेंट धाडटा, परत तेजेर एक रेजोल्युशन जाता. म्हणजे सपोज दे रिजेक्ट समथींग, बीडीओ पावर आसा, डीओपी पावर आसा, एडिशनल डायरेक्टर आसा, ती डिसिजनां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेजेर ते परत रेजोल्युशन घेता आणि डिफाय करता गव्हर्मेंट डिसिजन. हांव एकूच हावजा कडेन एक म्हणजे परवानगी घेवपाक सोदता. अशें जाता तेन्ना रिमीस ऑफ ड्युटी अँड डिसोबेईंग गव्हर्मेंट, तांकां सरपंच आसून दी, पंच आसून दी, काडपाचो पावर आमकां आसा, आमी काडटात. तेन्ना तुमी आमदार परत आमचे कडेन डेलिगेशन घेवन येनाका, केल्यार जाता सांग, मागीर तूं येनाका तांकां कित्याक काडले काय म्हूण. सेक्रेटरी पयली हे कर, तुजो स्टाफ सेक्रेटरीचेर एक्शन घेता, सरपंचाचेरूय घेता. तेन्ना तुमी कोण मान्य आमदार आहात ते सीएमा कडेन वचनाका, मागीर सीएमास म्हाका सांगपाक लायनाका ते विड्रॉ कर म्हूण एक्शन. खूब कडेन एक्शन घेवपाक ट्राय केले, आमचेच आमदार येता. स्पीकर सर, माझे कडेन एक्झाम्पल आहा. क्वेश्चन नंबर 2 श्री कृष्णा साळकर. ना. क्वेश्चन नंबर 3 श्री दिगंबर कामत. ना. नंबर 4 श्री उल्लास रेकर. क्वेश्चन 4A. 4A. Speaker sir, answer is as per presented to the house. स्पीकर सर, माझा प्रश्न असलेलो, ZP साऊथ गोवा, the detailed number of staff presently working
ZP साऊथ ऑफिस. सो म्हाका उत्तर दिला त्या प्रमाणे स्टाफ खूब शॉर्टेज आहा. थंय एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तो विकान 2 फावटी येता. येई आहा तो विकान 2 फावटी येता. थंय 25 जिल्हा पंचायत मेंबर आसा पण तांकां 5 जेई आहा पण इतल्या 4 जेई आहा ते विकाक 2 फावटी येता आनी एकूच फूल टायम आसा. 25 मेंबर आनी तेंचे इस्टिमेट करचे पडटा, तेंचे बिलां करची पडटा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर थंय एक ड्रायव्हर आहा, एकूच पिवन आहा, एक स्वीपर आहा आनी 9 LDC स्टाफ आहा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आहा आनी ते खुबशे स्टाफ शॉर्टेज असल्या कारणान ताची खुबशीं कामां ही आडखळून उरता. सो म्हाजो प्रश्न आहा की थंय एक UDC वेकंट पोस्ट आसा तोय अजून भरूं ना आनी एक UDC आसलेलो पुंडलीक कामत तो रिटायर जाला पूण ताका अजुनूय तेजे पेन्शन GPF हे कांयच दिवना कारण तेजे काय RRच करूं ना. अशे खुबशे प्रॉब्लेम्स आहा. म्हाका विनंती आहा की मंत्र्याक की तुमी हे स्टाफ जाता तितले बेगीन घेतले काय ना. स्पीकर सर हांव मान्य करता की हे साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत बॉडी जो आसा थिंगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा आनी तांकां माय स्टाफाची गरज आसा. एक हांव सांगपाक सोदतां स्पश्टपणे एज फार एज जिल्हा इज कन्सर्न वेदर नॉर्थ ऑर साऊथ खुबशे काम तेणी हातीन घेतलेले आसा ते कामूय बीन करता. स्टाफींग पॅटर्न सारखे नासले कारणान म्हणजे रिक्रुटमेंट डायरेक्टली जिल्हा म्हूण जावना. हांकां सगळ्यां दुसरे कडेनसून एकट्या हिंगासून एकट्या थिंगासून पोस्ट केल्ले आसा. दे शूड एक्चुअली बी अलाउड टू रिक्रूट सम स्टाफ एंड जिल्हा म्हूण आमी रिक्रूट करपा जाय. आतां तेणे जो उल्लेख केला एक UDC उणें आसा कोणा थिंगा व्हरपाचो की जाता तितले बेगीन थिंगा कोणा घालपाचो हांव डायरेक्शन दितां एंड ऑल्सो डायरेक्शन दितां की स्टाफ वेकन्सी फिलअप करपाक आनी क्रिएट करपाक कित्याक थिंगा खूंय जाय ते नाजाल्यार हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां थोडे कडेन जायते कडेन एक्सेस स्टाफ आसा तांकां जिल्हान पोस्ट करा इवन इंजिनियर ऑफ PWD मायज आहा जाल्यार सो दॅट वर्क टेक्स प्लेस एट अ फास्ट पेस. आतां टेक्निकल सेल जाले ते उपरांत प्रपोजलां फास्ट क्लियर जाता पूण जिल्हांची जायना कित्याक थिंगा एकदां एक इंजिनियर कितलेशे काम पळयता. सो थिंगा सफिशियंट स्टाफ आसल्यार बरे भाशेन काम जातलें तेजें हांव मान्य करता आनी आय वील ट्राय टू स्ट्रीमलायन दॅट. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न आसलेलो की वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एनी प्लान्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ जिल्हा पंचायत भवन. स्पीकर सर आमी पळयता की दुसऱ्या जेन्ना आमी राज्यांनी वयता तेन्ना प्रत्येक स्टेटीचे जिल्हा भवन आसता. सो आयज जवळ जवळ 25 वर्सां जाली जिल्हा पंचायत स्थापन जावन आनी आतां 2000 आतां एक 2-3 म्हयन्यांनी परतून जिल्हा पंचायतीचें 6वें इलेक्शन जातलें पूण ह्या खातीर सरकारान खंय तरी एक ZP भवन आहा तें बांदपा खातीर प्रयत्न करपाचो आसा आनी उत्तर दिल्या प्रमाणे आमी प्रयत्न चालू आसा म्हणून. पूण स्पीकर सर 25 वर्सां जाली हे भवन जे बांदपा जाय तो जागो घेवपा जाय आनी कंस्ट्रक्ट करपा जाय हे केन्ना पर्यंत जातलें. स्पीकर सर मान्य आमदारानूच सांगले आनी आमच्या उत्तरानूय बीन आसा वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफायींग लँड खूंय जिल्हा भवन आमकां बांदपा मेळटलें ते हेका हांव प्रायोरिटी दिता पूण सद्या आमकां जमीन मेळना. द मोमेंट वी गेट सम लँड वा आयडेंटिफाय सम लँड देन वी वील ऑब्वियसली बी टेकिंग द नेक्स्ट म्हणजे नेक्स्ट स्टेप ते बांदपाचे ते प्रपोजल मूव करपाक. जिल्हा भवन सावथाकूय आसपा जाय नॉर्थाकूय आसपा जाय अवश्य आसपा जाय नाजाल्यार आमी म्हणजे चड भाडें दीत रावता दुसरे कडेन आनी आतां तेंचे ते ऑफिसां तेंय सफिशियंट ना. सो वी वील बी बिल्डींग द भवन जाता तशें आमी बांदतले. थँक्यू सर. श्री रणजी विकास एकच प्रश्न हे सगळें पळोवन गव्हर्मेंटाक गेले अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रान्सपरन्सीचे इश्यू आहा कित्याक government's response lacks critical details such as total staff strength, number of contract or work arrangement employees, specific progress on the Zilla Bhavan. So because government plan, I need to know government plan to address this apparent lack of transparency and accountability in managing ZP South Goa's operations. How are you going to work on your accountability and transparency factor? पार्ट सोदतलो मेटलो लोकेट जातलो बट अकाउंटेबिलिटी आनी ट्रान्सपरन्सी फॅक्टराचेर तूं कितकोन काम करतलो. स्पीकर सर मान्य आमदार अशें दाखोवपाक सोदता की कितें स्टाफ आहा कितें आमकां खबरूच ना
Ata for his information, since you are making me read this, South Goa Zilla Panchayat is presently having one post of Chief Executive Officer, Assamare, Chief Accounts Officer, okay? Executive Engineer, Assistant Engineer, Accountant, 5 posts of Junior Engineers, 1 post of Junior Stenographer, 1 LDC, 1 driver, 3 peons and 1 sweeper who are permanent staff of this office. As I told you, sogle inga a option te option more staff. tinga post kello asa. Okay, itlo staff asa, from which 2 peons are deployed in one BDO office Kankon. So ek peon une dalo. 1 peon has gone to additional Director of Panchayat South branch. The shortage tu poi muttati. Apart from this, there are 8 LDCs, lower division clerks, who are on contract basis, from which one is on maternity leave. So, 8 hatintle 7 jan ulle. Okay. We also have 1 peon on contract basis. There is 1 post of UDC which is vacant from 2022. ती आम्ही आता fill up करपा आम्ही steps घेतले आणि हे भाशेन staff आनीकूय त्यांचे requirement प्रमाणे थोड्या डिपार्टमेंटान तुकाय खबर आसा, there is excess staff, we can post them there instead of even going for recruitment, which is a very long drawn process. If you go to create the vacancies, it turns जाचे बसंते जावचेच ना, so we post from other places. Dr. Jaranga Shetty. No. Next question, Sri Attorney Costa. joint हा तो 5C बस 5C call out को मैंने joint हा तो joint call केला मैंने. पण कॉल तो ना They cannot know the person whose name is. But even I moved the same question, no? Same question. Because याच्याहून घालते माझे call करून 5C. नाही same question जरी असलो, same question जरी अरे I move केला. main mover ना नाम Yes, sir, the main mover. I'm not that don't want to answer. Procedure. You want to answer and take it. No. याच्याहून झाला. Sir, howzaची माशे procedure follow करून दी. Yes. When he is not there, he cannot ask his question. टाको गेलते. Next, question number 6, Benji Vegas. I'd like to take question number 6B. 6B. Speaker, sir, answer is as per presented to the House. The Speaker, sir. Because हांवें जे आन्सर चोयला आनी तितून तुम चोयल जाल्यार जो डिटेल्ड आमकां डेटा दिला जायत तें दिलो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ गोवा all details has been given but except one taluka, that is Tiswadi. No data in annexure A, no details in annexure C, D and E. So I'm surprised that ki Tiswadi there is no own houses, nobody, no rents, no one pays taxes in Tiswadi. So my first supplementary, why has not a single panchayat from Tiswadi taluka submitted data for this LAQ? And when can the Minister of Panchayat provide me the answers to the LAQ pertaining to Tiswadi taluka? You ask your next question, I will give you. Speaker sir, let me put up very plainly, there is a huge tax evasion scam in Goa happening under the nose of every panchayat. दोड मुखार टॅक्साचे पैसे आज हुंच्यान जाल्यार हुंच्यान नाच जाताय, पूण कितकोन फाइंड आउट करपाचे कितकोन करपाचे कोण सांगना. अकॉर्डिंग टू एनेक्स्चर बी तुमचे दिला, रेंटल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी pays higher tax than residential. Rental and commercial property pays higher tax than residential. Sargya. Now let me tell you a small story from the areas where I come from. I walked down the road to count the number of houses. One house had rooms available. One guy upon room bandun diloy. Another house has got tenants. Another house has got some guest houses. So, but according to annexure D, these houses don't exist in these 140 panchayats. Now, zero rentals declared, huge loss to tax collections, Speaker sir. आणि हे कोण करता Speaker sir? हे सगळो भायल जो लोक आज इलोलो हे गोंयांत येऊन कोताय Speaker sir. These are Goans don't go to do major things into तुले 99% गोंयकार कोण कोण आयसो Speaker sir.
These are people who are coming, staying here, residing, and then trying to do this. So my second supplementary is, Parat, I'm coming to the same question. Mechanism, I want to ask the mechanism. Don't push the ball. What verification mechanism has the director of Panchayat actually put up in place to identify undeclared rental properties? Has it ever cross-checked electricity or water consumption or conducted a drive using online platforms? And what action has been taken against those who have made no effort to track or revise underreported rentals? परत जाय जाल्यार परत हांव जाय जाल्यार क्वेश्चन मानिता सो तूं हांवें सगळी सप्लिमेंटरी काबार केली. Yes. Speaker sir, honorable member Benji Viegas एकूच मागता from what he is asking that the house tax collection should be done properly by every panchayat, that the rates of house tax also have to be streamlined and the procedure to collect that. अशें आसा स्पीकर सर, अजूनही थोडे वर्सांच्या वर्सां थोडे लोक हाऊस टॅक्स कशेंय पे करना. आतां ऑन 1st ऑगस्ट वी आर गेटिंग ऑल द डेटा. आमी म्हणजे हें सगळें डिजिटायज करता आनी डिजिटायज करता तेन्ना सगळीं रिकॉर्डां आसतलीं. खंयचेंय काम तो मनीस तरी हाऊस टॅक्स फारीक करना जाल्यार ही वील नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट ऑर एनी असिस्टंट टील ही क्लियर्स द ओल्ड टॅक्स ड्यूज. हें आमी करतले. हें केन्ना जाता? इतले आतां हिंगा EHNूच 33,000 म्हणजे बाकीचे कितले आहा ती पळय. वन्स इट इज देअर ऑन द कंप्युटर, वन्स इट इज डिजिटायज, आमकां सोंपेपण मेळटलें. वी वील स्ट्रीमलायन whatever steps that are necessary as per your queries. I will see that overall there is improvement, speaker. Yes. आणि फर्स्ट क्वेश्चन LAQ तुगे तिसवाडी लागून तुवें म्हणलें सांगत म्हण. फर्स्ट सप्लिमेंटरी वॉज अबाउट when are you going to, not a single panchayat from Tiswadi taluka submitted data on this LAQ. किती झाले? Because sir, in spite of asking them, they have still not submitted. ऐक नाही I want to admit here. ऐक नाही because for some reason that data has not come. I don't something have, is wrong, no? Even I am asking minister and magila आपण information दिना पंचायत from Tiswadi. something is wrong. I will place it on record a little later. You will place it on record during this assembly session. Yes, before the 8th of August Yes, you will submit it. Yeah, from Tiswadi I will give. Because house tax assess करतात ना आता प्लॅन एरिया प्रमाणे त्यांचे रेट लायले. पयलीं स्लॅबाला 5 रुपीज to 15 रुपीज, आता मिनिमम 25 to 50 कितें केलो. बिकॉज थोडे पंचायतान हे न्यू रेट्स लायले. म्हाका जाण जावपाचें आख्खे गोवा सोगटे पंचायत लायलाय काय थोडे पंचायतान हो रूल सोगटे लागता काय लागना, ताका टायम लिमीट आहलो. Because sir, हांव समजना ते क्वेश्चन. बिकॉज हो न्यू स्लॅब लायला हाऊस टॅक्स असेस करपाचो ते सोगटे पंचायतान इम्प्लिमेंट, थोडे पंचायतान इम्प्लिमेंट केले ते रेट चेंज करून. सो ताका कितें कट ऑफ डेट आहा कितें सोगट्यांक एकूच टॅक्स लावपाचे. बिकॉज जेन्ना टॅक्स कलेक्ट करपाचे आसा, इवन सपोज रेट्स रिवायज करपाचे आसा, कोण फारीक करता नॉर्मली पंचायत कितें करता ते एजन्सी अपॉइंट करता, ते आमी करना, पंचायत करता आनी मागीर ते डिसायड करता. कितलेशे सर्क्युलर सुद्दां तांकां धाडल्यार कलेक्ट कर म्हूण थोडे पंचायत कलेक्टूच करना आनी लोकूय फारीक करना. पूण आतां मातशें आमी स्ट्रिक्ट केल्ले आनी हांव आनीकूय स्ट्रिक्ट करता. जे पर्यंत प्रिवियस हाऊस टॅक्स क्लियर करना तांकां कांयच एकूय सर्टिफिकेट मेळपाना ते पंचायती कडेन. हें केलें म्हणटच ऑटोमॅटीक ते फारीक करपा लागतले. दुसरें तुवें सांगता तशें इट शूड बी बेटर स्ट्रीमलायन, म्हणजे रेट्स आनी कितें. आय वील हॅव अ फ्रेश लूक एट एवरीथींग. ना होच पंचायतान लायली, होच पंचायतान लायलो नाही. बिकॉज सेकंड म्हणजे आतां टॅक्स आतां कोण प्लॅन सबमीट करता तेजे एरिया मेळटा ते प्रमाणे टॅक्स लायताय आनी जे कोणाले प्लॅन नायच. आतां पयलीं टॅक्स लायलो तशें त्यो एरिया तूं कितकोन हाडटलो, कितको पडटा तुका? बिकॉज सर हो प्रश्न व्हेरी मच इट इज लिंक टू आतां घरां जेन्ना लिगलायज करतले, एक एक स्टेप जो सरकार आतां घेता तेन्ना ऑटोमॅटीक सगळे डेटा येतले, एरियाय येतली, टेरस घर काय नोड्यांचें घर तेंय आमकां कळटलें, कोण टॅक्स फारीक करना तेंय आमकां कळटलें आनी आमी व्यवस्थीतपणे पंचायतीचे स्टेप घेवपा लागतले. हांव परत सांगता, जे पंचायत हे सिंपल ऑर्डर फॉलो करना आनी सरकारा एम्बेरेस करता, सरपंच तरी सारकें काम करना,
और ती बॉडी सारखे करना प्लीज त्यांना तुम्ही येनाका आम्ही ऍक्शन घेयल्यात त्यांचे घेयनाका म्हणून सेक्रेटरी आसून दी सरपंच आसून दी दारां ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहाय पयलीं फकत ग्राउंड फ्लोर आहलो पंचायतान तांकां फर्स्ट फ्लोरूय काडपाक ती एरिया टॅक्स बनय सो हे तूं कॅल्क्युलेशन ऑफ प्लॅन्स एरिया स्टेटमेंट कितकोन कलेक्ट करतलो बिकॉज सर म्हाका याद जाता आमीच पंचायतीनसून एक सर्क्युलर काडलेलो आमच्या गोंयकारां जे बेश्टेली नोड्यांची घरां आसलीं तांकां एक संदी दिल्ली सर्क्युलर काडून दे कॅन गो फॉर अ टेरेस हाऊस त्यांचे वर्सां वर्स लिकेज जावन कोसडोन तांकां त्रास पडटले तो डिमांड लोकां कडेन सामान्य लोकां कडेन आयिल्लो तेन्ना आमी सर्क्युलर काडून व्यवस्थीतपणे तांकां टेरेसूय घालपाक दिली जालें कितें एक भाव दुसऱ्या भावाचेर मातशें कोंत्रू तेणें टेरेस घालतकच ताका घर बरें दिसता तो वयता कंप्लेन फायल करता असल्योय आमकां गोश्ट्यो घडलेल्यो आसा आनी ताका लागून हेच कारणां लागूनूय आमी तो सर्क्युलर काडलेलो पूण आनिकूय तूं सांगता ते प्रमाणे टॅक्स ताका घालूना परमिशन सुद्दां दिवन टेरेस घालपाक तूं स्पेसिफीक केस आमकां आसल्यार हांव पंचायती सांगता अशें अशें हें करून ना ते सेक्रेटरी इन द पर्टिक्युलर पंचायत तांकां सांगता डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे तुजें नांव डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे स्पीकर सर म्हजो एकूच मंत्र्याक प्रश्न येस एक जेन्ना घर आसता आनी तें घर आमी भाड्याक दिता भाड्याक रेंटेड रावता आमी फक्त हाऊस टॅक्स दिता आनी त्याचे ते गार्बेज टॅक्स त्या भाड्यांच्या घरांचो बी गार्बेज टॅक्स बी ताचो कसो इश्यू तुमी हँडल करतात घर आसा म्हज्या घरान सायटीक रूम आसा हांव ते भाड्याक दिल्या ते हांव काय रिकॉर्डार हाडना हांव फक्त हाऊस टॅक्स दिता ते भाड्याची फॅमिली ती दिना तांचो तुमी इश्यू कसो हँडल करतात स्पीकर सर असल्यो गोश्ट्यो जेन्ना आसा पंचायत हॅज टू बी अ लिटल बीट प्रोएक्टिव्ह एन MLA ऑल्सो कॅन बी प्रोएक्टिव्ह अशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घडटलें हांव तेंचे फाटी लागून सी दॅट एवरीबडी पेज गार्बेज टॅक्स नाल्यार अशें जाता टेनंट टॅक्सूच पे करना आनी तांकां पडना पिशवेन घालता आनी वचून हायवेचेर उडयता हांवें पळयलां स्वताचें सो युअर पंच ऑफ दॅट वॉर्ड हॅज टू टेक केअर हे सगळ्या सरकाराचेर घायलें जायना विनेश बोरकार स्पीकर सर तुम्ही ते नोटिफिकेशन काढात न्ही पंचायतीक तशें की कोणा रेंटेड घराचं आसा स्पीकर ऑलरेडी आहा जाय जाल्यार आनी काडटा स्पीकर सर ओके हांव स्पेसिफिकली उलयतां हाऊस टॅक्स जो ट्रान्सफर आसा आतां कितें जाला डिस्क्रिमिनन्सी जाता थोडे जाण 10,000 घेता थोडे जाण 20,000 घेता थोडे जाण 40,000 करता आतां पंचायतीक जाय तशी रेटी घालता रेजोल्युशन घेता आनी रेटी घालता आतां तितूनय डिस्क्रिमिनन्सी आनी एक आसा की पर्टिक्युलर एरियेन म्हटल्यार ह्या एका अमको कॉस्ट म्हटल्यार एक समज हांगा थोडे कितें येयला थंय अमको कॉस्ट आनी आनीक कितें येयला थंय अमको कॉस्ट अशें जावपाक शकता की पंचायत राज एक्टान डिस्क्रिमिनन्सी जावपाक शकना आनी हेच सेम आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता प्रश्न म्हाजो सिंपल आसा तिसवाडी वाठारांत ज्यो अश्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी आन्सर दिवना हांव कित्याक तो सांगता कित्याक अशेंच चालू आसा कित्याक समज पे करिना लोक ते आपणाक जाय तशें पेमेंट घेता तेंचे एजंट जाल्या एजन्सी न्हू एजंट जाल्या कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हे एजन्सी पयशे घेता प्रश्न हांव स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा अशें जावपाक शकता इतली रेट जी आसा 10,000 15,000 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचें आनी एकूच विलेज पंचायतीन तूं 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता करूंक शकता नाल्यार मातशें उत्तर दिवचें आनी समज करूंक शकता आनी समज तुमी हें करता नाल्यार तुमी एक्शन घेतलें काय ना तोय उत्तर दिवचो स्पीकर सर परत हांव सांगता स्पेसिफीक तरी तेणे हे दृश्टीन म्हाजे कडेन कंप्लेन हाडली हांव एक्शन घेतलो एक्शन घेता तेन्ना तूं मातशें येनाका आतां हें हांव आनिकूय कितें जाता तें ताका सांगपाक सोदता एक सावथ गोवा एक पंचायत तशेंच आसलें तेजी चली सरपंच आहा एक सावथ गोवा पंचायतीन बापूय वयता पयलीं सावन ती खंयची हॉटेलां एस्टॅब्लिशमेंट आहा ते नोटिस्यो धाडटा आनी तो वयता कित्याक वयता तें ऑटोमॅटीक कळटा तेजेर हांवें एक्शन घेवपाक लायला हे असलेय केसीस जाता जेन्ना हे लोकल माजोर्दा पंचायत सांगता मुद्दम चली तरी सरपंच आहा बापूय वयता हॉटेलांनी हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टिंग हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असलेय आमकां घडलेले आसा स्पीकर सर जेन्ना असले घडटा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय पूण एक्शन हांव घेवपाक सर हेच्या पयलू हांवें रिटर्न कंप्लेन मिनिस्टराक केल्ली आसा मात मिनिस्टर म्हणटा कित्याक तुमच्या पार्टीचो कोण वयता त्या सेक्रेटरीक घेवन आनी मागीर तुमी जाय तशें ताका परत घेता अशें तूं म्हाका आतां उतर दी हांव तुका रिटर्न दिता स्पीकर सर तो स्वता अशें सांगत आय डोंट फेवर एनीबडी फेवर केल्लें करूं ना कितें तुमी आपणा जाय तांकां I just want to know from the Honorable Minister,
ही कितलीच घरां हा हाऊस टॅक्स भरूंकूच ना वर्साची वर्सां आय मीन तूं म्हणटा कोण सर्टिफिकेट मागपाक वयता तेन्नाच रूल काडटलो की दिता वॉट अबाउट दोज पीपल हू डोंट पे एट ऑल हाऊस टॅक्स इज रजिस्टर्ड कितलीच वर्सां भरीत ना एंड आमचे पंचायती अनाउन्समेंट करतात इगोर्जींनी देवळांनी एवरी ऑल बट हाऊस टॅक्स पेमेंट जायना ते वचत ना तांकां कसली सर्टिफिकेट नाका ते गृह आधार कांयच नाका तांकां सो रिमूव वन लॉ रिगार्डिंग दीस ऑल्सो मेक ते पंचायतीक सारखे रेवन्यू येवं न्ही सर. ऑनरेबल स्पीकर आमचे माननीय आमदार एक व्हेरी एक्टीव MLA आणि तेजे सरपंचूय व्हेरी एक्टीव कोण तरी टॅक्स भरीच ना सांग सरपंच वचोन ते तांकां फोर्स कर म्हूण हें करपाक सरकाराचें कितें इट इज अ लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स यू कॅन टेक अ हॉर्स टू अ वॉटर म्हणून आहा बट यू कॅनॉट आस्क इट टू ड्रिंक द वॉटर तेंय आमी करपाचें म्हणजे भितर घुसोवपाचें टॅक्स भरपाचें काम तें कलेक्शन हेजे पंचायतीचें आसा पंचायती काम करून दी. नेक्स्ट विजय सरदेसाय. स्पीकर सर स्टार LQ 7B. 7B. स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्यूटर शीट. स्पीकर सर मुखेलमंत्री नवो आहा हे पोर्टफोलियोक म्हणून एक मातसो पोर्टफोलियो नवो आहा रे पोर्टफोलियोक नवो आहा. स्पीकर सर मातसो एक बॅकग्राऊंड दिता गोंयान जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्यो तेन्ना खूब आमच्यो म्हणल्यार ह्यो क्वॉलिफाय जाल्यो डिसिप्लिनान आनी खूब एवॉर्डां मेळ्ळी आनी स्पीकर सर एक दीस हांवें म्हणलें की भाड्या बैल खूब हाडले म्हूण ती एवॉर्डां खूब मेळ्ळी रोखडेंच दुसऱ्या वर्सा उत्तराखंड म्हणून जालें आनी स्पीकर सर थंय आमी फक्त 11 मेडलां घेतली आनी 19 डिसिप्लिनान क्वॉलिफाय जाले. स्पीकर सर हांवें खूब प्रश्न विचारल्या कितें करता इयर वायज हें तें एनेक्शर बी तांणी खूब उत्तरां दिल्लीं आहा. हांव डायरेक्ट असो येता स्पीकर सर की जंय तूं सपोर्ट करता जंय तुका एवॉर्डां आयिल्लीं जाय थंय तूं त्या असोसिएशनाक ग्रांट्स दिता आनी सपोर्ट करता. जर तूं पयशेच तांकां दिना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळना अशें हांव म्हणटा. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान 15 दीस पयलीं बरें फंक्शन बी केलें मंत्रालयान फोटो बी आयला सगळे हे कोट बीट मारून सगळ्यांक हें केलें आनी तांचे सगळ्यांचे ग्रांट आपूण फारीक करता म्हणलें. खूब जाणांचे ग्रांट तुवें फारीक करूंक ना. हांव तुमकां एक सादें सांगता स्पीकर सर आनी एक उत्सुकता अशी आहा गोवा एथलेटीक असोसिएशन तातूंत 115 बेनिफिशरीज आहा 2024-25 म्हणून ग्रांट एलोटेड 0. एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशन म्हाका दिसता रोहन घोटो बॉक्सिंगाक आहलो न्ही 21 बेनिफिशरी आहा. चेस 7 आहा. सेपाक टकराव म्हणटा 14 आहा. शूटिंग बॉल 12 आहा. सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग 36 आहा. ग्रांट 0. अदर हँड योगासना बेनिफिशरी 0 आहा पूण ग्रांट दिला 1 लाख. वुशू असोसिएशन म्हणून 7.5 लाख दिला. पेंचाक सिलाट म्हणून आहा 23 लाख दिला. जिमनॅस्टिक असोसिएशन 27 लाख दिल्या. बेनिफिशरी 0 आहा म्हणून एज पर युअर रिप्लाय. स्पीकर सर हांव म्हणना खंयचेच असोसिएशनाचे पयशे काड म्हणून. स्पीकर सर हांव मागना की कोणाचे पयशे देवय म्हणून तांकां असोसिएशनाक पयशे दिवचे. स्पीकर सर आतां लिस्ट आहा कितलेशेच आनी हातूंत सगळ्यांत चड पयशे कोणाक तूं दिवपाचो आहा म्हणल्यार जर वाचलें जाल्यार अशें येता की इट एपियर्स इट इज फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हणटा तो आमचो आतां स्टेट स्पोर्ट. स्पीकर सर सगळ्यांत जर आमी चड सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें ते फुटबॉलाक करूंक जाय आशिल्लें. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर सर फुटबॉलाक दिवपाचे आशिल्ले गेले 4 वर्सांत ग्रांट 72 lakhs. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगलें सगळे अर्ध दिता म्हणलें थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर. आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली डुलेट टर्फ केलो एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. सो हें जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. स्पीकर सर गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन तीनूय प्रश्न वांगडा विचारले. एकूच मिनिट स्पीकर सर म्हाका मातसो एक तुमी इतल्याच मागीर म्हणटा आपूण एकूच विचारला म्हणून प्रश्न वांगडा प्रश्न विचारता एकूच सगळ्या हातून एकूच प्रश्न विचारता. चड
चड हें करना फकत मुखेलमंत्री नवो हे पोर्टफोलिओक म्हणून हांव मातसो हे बॅकग्रावंड तांकां सांगता आयकल्यार तुमकां शॉक दिसतलो मातसो आयकून घेया स्पिकर सर गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन म्हणटा का 28 क्लब आहा तुवें तांचे 10,80,000 रुपया ग्रांट पेंडींग दवरल्या एक सिंगल बॅडमिंटन असोसिएशनाक 1 रुपया गेल्या वर्साच्यान दिवंक ना बॅडमिंटन चॅम्पियनाक 14,60,269 रुपया तूं दिवपाचो आशिल्लो पेंडींग 24-25 तुवें दिवंक ना म्हाका स्पिकर सर सादो प्रश्न आहा हे कित्याक पयशे पेंडींग दवरल्या ते कित्याक तुमी रिलीज करना स्पीकर सर त्यांनी आपलो एक प्रश्न म्हटलो आणि सगळे सांगता असताना 3-4 प्रश्न सांगचे पडले न्ही स्पीकर सर कोणाचे पेंडींग आहा ते आता हांव उत्तर दिता न्ही त्यांनी सगळी हिस्ट्री वाचली पण हांवें मुद्दामून ताका कळपा खातीर सांगता म्हाका जे उत्तर म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळा तो जे म्हणजे ते पॅनकेक सल्ट म्हणत ताका तो पार्टिसिपंटूच ना म्हणटालो पळय न्ही तितून खरें म्हणजे आमी नॅशनल गेम्सान आमी मेडलूय घेतल्या पार्टिसिपंट ना अशें जावंक शकना कदाचित प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता मेडल मेळ्ळा सांगला ते भशेन ते तरी तुम्ही करा म्हणजे प्रिंटींग हांव करूं आतां हांव तो म्हणून म्हटलें कदाचित हांवें त्या खातीर म्हटलें प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता कारण 16 मेडल आमी त्याच हितून स्पोर्ट्सान घेतल्या ओके ते एक जालें दुसरें त्यांनी जे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना तांकां आव्हान केलां की तेच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची सगळ्या जाणांक आमी तेचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले ओके रिगार्डिंग द सेम केस विथ फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना हांवें चॅक केलें स्पीकर सर हे दिले तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें आतां चॅक केला ताजे कडच्यान तुका मेळा ना हांवें मुद्दाम ताजे कडेन घेतला लिस्ट आनी स्पीकर सर तें फिगर आयकलें जाल्यार 11,51,00,000 तो मातसो थर्ड पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मात स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्या आनी ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही ज्यांच्यानी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता बरें स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर हांव म्हजें एक कनेक्शन घालता 3 क्वेश्चन आहा पयलो विचारला स्पीकर सर हे रिलेटेड ओके तुमी हें करून कितें फायदो आहा गोंयाक खेलो इंडिया 2024 0 मेडल मेळ्ळी आनी 2025 एकूच ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें स्पीकर सर हे कित्याक हे रिलेशन हांव कित्याक सांगता की पयशे दिना मेडल 0 जाता स्पीकर सर पॅरा एथलीट्स म्हणून आहा तांकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिलो दिवंक ना मंत्री इंट्रस्ट घेता पूण तांकां गोल्ड मेळ्ळें आनी ब्रॉन्झ मेळ्ळें सो रिलेशन हांव फक्त सांगूंक सोदता तुमी 10 कोटी रुपया खेलो इंडिया सेंटर म्हणून घालपाक केलें आनी 2 सेंटरां केली खंय केली एक केलें मुखेलमंत्र्याचे सांखळे आनी दुसरें केलें आदले मंत्र्याचे फोंडा उरिल्ले गोंय गेले त्या लायत हे कितें स्पीकर सर मागीर कशी एवॉर्ड मेळटली हें तर हांव तुमकां सांगना तुमकां वायट दिसता तुमच्या काणकोणाक खेळपी बरें ना मागीर कित्याक ही खेलो इंडिया म्हणटा कित्याक केल्लें ती सेंटरां खंय करपाची हांव फातोर्डाच कर म्हणना पूण तुमी तुमचेच थंय करतात आनी मागीर तुमकां प्रायज मेळना आनी तुमी कितली म्हणली तुमी फक्त 6 कोटी रुपया म्हणले गेले फायनान्शियल इयरान स्पीकर सर पयशे मोडना जर स्पोर्टाक इन्व्हेस्टमेंट करना जाल्यार रिजल्ट येवचो ना प्रश्न म्हजो हो आहा की ही जी सेंटरां तूं वाडयतलो पयशे तूं मोडटलो जाल्यार कशें मोडटलो सांग म्हाका स्पीकर सर त्यांनी जो पॅरा ऑलिम्पिकचो विशय सांगलो हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची पॅरा ऑलिम्पिक्सान जितकी भुरग्यांक मेडल मेळ्ळ्या कॉंग्रॅच्युलेट केला आनी तांकां आमी कॅश प्रायजूय दिल्या फॉर म्हाका दिसता 5 lakhs 3 lakhs आनी 2 lakhs स्पेशल ऑलिम्पिकात जितके जाणां पार्टिसिपेट जावन मेडल हाडल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी कॅश प्रायजूय दिल्या ऑल टुगेदर 75 lakhs रुपीज दिल्या
आता उरलो खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली उरलेल्या तालुक्यांनी आमी करपाचे आसा. सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडियाची सेंटर 12 तालुक्यांनी आमी करतले. टप्प्याटप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले. आमकां स्पोर्ट्स हो प्रमोट करपाक जाय म्हणून तर आमची जितकी सगळी एसोसिएशन आहा त्या सगळ्या एसोसिएशनाक सांगले आमी इवन दो तुम्ही ग्राउंड आयडेंटिफाय करात, ग्राउंड आयडेंटिफाय करून दियात आमकां. आमी सगळे म्हणजे आता फाटले फावटीची नॅशनल गेम्सचे सगळे आमचे इक्विपमेंट आसले ते सुद्धा आमी सगळे हँडओव्हर केल्या त्या एसोसिएशना कडेन की तेंच्यांनी त्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाची काळजी घेवपाची आनी तेंच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टिसान यूज करपाचे जेणे करून तांकां डेली प्रॅक्टिसान यूज जातले. तेंच्यांनी आमचे 135 ग्राउंडा पैकी एक ग्राउंड जरी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार स्टेटीत प्रत्येकाक म्हणजे एकट्याक फुटबॉल जालो, व्हॉलीबॉल जालो, बास्केटबॉल जालो, कबड्डी जालो, लंगडी जालो अशा पद्दतीचे एक ग्राउंड तेका स्टेट लेवलाचो क्रिएट करपा खातीर आमकां एक फॅसिलिटी क्रिएट जातली. इन लॉंग रन अशा पद्दतीचे आमी गेम्स ज्यो आहा ते त्या ग्राउंडार घेवपाक शकतले. म्हणून माझे म्हणणं की खेळा खातीर आमी जे प्रोविजन पयशांचें केलां ते प्रोविजन आमचे मोडपाची तयारी आसा. इतकेच न्ही तर आमी स्कूल लेवलाचेर खेळ प्रमोट करपाचें काम हे आमचे डिपार्टमेंट सातत्यात करता. फाटले फावटी नॅशनल स्कूल्स गेम्स ज्यो वेगवेगळे कडेन जाता 1372 भुरगीं जी आसा पळय न्ही ह्या स्कूल गेम्स पार्टिसिपेट करपाक ऑल इंडिया लेवलाचेर तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केले. तांच्यांनी बी डिफरंट मेडल्स जी आहा पळय न्हू ती स्टेटी खातीर हाडली. म्हणून म्हणटा आमी नॉट ओन्ली म्हणजे नॅशनल गेम्स आनी हितूर करतात बट स्कूल लेवलाचेर सुद्दां इतक्या बऱ्या पद्दतीचो करता. आमचे तर म्हणणें की आमदारांक सुद्दां म्हणजे त्यांच्या हितूर किट्स वाटपाचे दर वर्साक दिता. ह्या वर्सा दिवंक ना आसतले जाय जाल्यार रोखडेच म्हणजे हे सोंपच्या पयलीं ते दिवपाक लायता. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात किट्स वाटचे प्रत्येकाक आनी जेणे करून स्पोर्ट्स जो आहा पळय न्ही हो प्रमोट जावचो. मागीर जे किट्स कोणाक फुटबॉल दिवन दिसता, व्हॉलीबॉल दिवन दिसता जे किट्स ही प्रॅक्टीस जी आहा ही फक्त गोंयांत करता. बाकीच्या राज्यांनी आमदारांक किट्स डिस्ट्रिब्युशन करपाचो प्रकार सुद्दां ना. खरें म्हणजे ताळयो वाजोवपाक जाय आसल्यो तुमी आतां आमदारांक किट्स दिता म्हणटा हे सोंपना फुडें दिता हांव हे सोंपच्या पयलीं दिता. सगळ्यांक आमकां एवरी इयर 3-3 लाखाचें प्रोविजन जे आहा ते दर वर्साक करता आमी. ते फाटले कोरोना तुवें सुरवात केल्या दिवपाची ही प्रथा हल्ली मरे इतली प्रथा कसली मदीं दिवपाचें बंद जाल्लें. स्पीकर सर झाले ना स्पीकर सर आमी प्रश्न आशिल्लो आमदारांक किटा खातीर न्ही प्रश्न आशिल्लो असोसिएशनाक पयशे मेळपाचे. स्पीकर सर फिगर जो दिला हातून तो 2,19,02,934 रुपया हे पयशे केन्ना मेरेन दिता हे क्लियर म्हाका सांगचें. कित्याक बजेट एक्सेस बजेट आहा बजेट डेफिसीट ना सरप्लस बजेट ना जाल्यार ते चिप्साचे पाकीट म्हणजे पडटले. स्पीकर सर स्पीकर सर परत सांगता ही चवथीची माटोळीत बजेट म्हणजे त्या खातीर ताका सांगता हांव जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या त्या प्रत्येकाक आमी ऑक्टोबराच्या पयलीं वी आर इन द मंथ ऑफ जुलय टुडे ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबराच्या पयलीं जेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या त्या सगळ्या एसोसिएशनाचे पयशे जे पयलीं दिता आमी. रणजीत आरोलकर सर माझो स्पेसिफिक प्रश्न मेडल परफॉर्मन्स पळोवन विचित्र काय दिसता मेडल्स येयल्यात ते. स्पीकर सर माझो एक स्पेसिफिक प्रश्न आहा मेडल्स हाडटलो जाल्यार कोचांचो मेजर रोल आहा. कोचांक डिपार्टमेंटांनी कितले फावटी रिफ्रेशर कोर्सीस दिल्यात गोंया भायर कोर्सांक धाडल्यात की ना कितें आहा तुमचे कडेन ह्या लिस्ट हो धाडपाचें आसा. कित्याक कोचीस जर ट्रेन बरे वेल ट्रेन्ड आहात जाल्यार भुरग्यांक ट्रेन करून मेडलां येतली. हांगा परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार मेडलां स्वताच्या हिमतीचेर हाडल्यात डिपार्टमेंटाच्या आनी कोचांच्या हिमतीचेर हाडूंक ना. हेका लागून कितें फुडें हें केलां. स्पीकर सर बापजी तारोलकर हो तसो स्पोर्ट्स प्लेयर तो पुलिशेन व्हॉलीबॉल खेळटालो म्हणजे स्पेशली ताका व्हॉलीबॉल खेळटालो म्हणून ओके आनी अजुनूय तो व्हॉलीबॉल खेळपाची तशी जिद्द आहा ताका. फाटल्या दिसांनी तो बीच व्हॉलीबॉल तेणी बाणावले काय खंय तरी वर्ल्ड बीच चॅम्पियन ही तेणी बाणावले ऑर्गनायज केल्ली ते सब मागीर वेन्झी बी व्हॉलीबॉल खेळपाक लागलो तेन्नाच्यान. ओके स्पीकर सर म्हणून त्यांनी म्हटलं की कोचांक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितली दिता. ओके स्पीकर सर एट प्रेझेंट कोचांक तशी कोचा खातीर आमी एसोसिएशनाक सांगल्या की तेंच्यांनी कोच जे आसा एकदां आमकां डायरेक्ट कोच मेळना. क्वॉलिफायड कोचीस जे आहा पळय न्ही हे स्टेटीत नासता बट आमी कोचांक डिसिजन दिवपाचे आहा. आमी कोचांक हे फावटी रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिता ह्यान फुडें रिफ्रेशर ट्रेनिंग जे आहा पळय ती दिवपाचे फायनलायज करता दीत नासले ना पयलीं कितें करताले पळयता विचारता डिपार्टमेंट
वर्सां दिली 10-15 वर्सां कोर्सूच दिना मागीर कोचीस घेतात कित्याक तुमी ही पॉटी सांगिला युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना म्हाका आतां फुटबॉलाक आतां ही मेसेज येयला दे हॅव गिवन ऑल चर्चिलाच्या फुटबॉलाचे पयशे आमी सगळे दिल्या चर्चिला उलयना हांव हेच फुटबॉला उलयता युटिलायझेशन सर्टिफिकेट गोवा फुटबॉल असोसिएशनान दिला चर्चिल फुटबॉल खेळटा दिवपाचे आपण केन्ना स्पीकर सर 2036 लक्ष्य आसा ऑलिम्पिक्साचो देशाचो टू ब्रिंग इन अहमदाबाद पण हे लक्ष्य विल गोवा सेंड एनी प्लेयर्स बी व्हेरी सिरियस यू हॅव युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी हॅव बीन गिवन बाय जीएफए ते क्लियर कर मातशें स्पीकर सर आम्ही तो जे सांगता पळय न्ही फुटबॉलाक दोन तरेन पैसे दिता एक आमचे फुटबॉल असोसिएशन हांकां दिता आणि जे क्लब्स असता पळय न्ही तांकांय दिता हांवें ताका ते चर्चिल ब्रदर्साचे पयशे आमी तेजे पयशे उरले ते आमी बेगीन दी प्रश्नकाल सोंपता झिरो ओवर श्री वेन्जी वेगस श्री वेन्जी वेगस घाल मरे वेन्जी वेगस Speaker sir, the need to formally recommend to the government of India, CM sir, disturb. The need to formally recommend to the government of India, particularly the Department of Posts, the issuance of a special commemorative postage stamp in honor of Saint Joseph Vaz, the patron saint of Goa, whose life and service amplify deep faith, compassion and resilience. Born in Benaulim, Goa during the Portuguese colonial period, Saint Joseph Vaz went to become one of the most influential missionaries in South Asia, particularly in Sri Lanka, at a time when Catholicism was persecuted. His legacy has significantly contributed to Goa's spiritual, cultural and historical identity. Yes. Despite his canonization by Pope Francis in 2015 and the wide reverence he enjoys across Goa and South Asia, no official recognition has yet been granted. The issuance of such a stamp would serve not only as a tribute to a great missionary and a humanitarian, but also as a source of pride and identity for the people of Goa. I just need your assurance that you will put it up. Noted, Speaker, sir. Alex Reginald. The attention of the House is drawn. Elevator of the South Goa Planning and Development Authority (SGPDA) Fatorda has been not functioning for the last month. It was repaired. It was not functioning for a long time. It was repaired. And there are all offices, think SPDA, sale tax, GST, steps government will take to see that the concerns of the people there who are climbing that offices, especially the senior citizens and people who have different hardships high, they should be given justice. Because sir, an office person ती shift करपाय. Anyway, that we will take on the grounds. But इजेर माशे लक्ष दिन लोकांक हे लिफ्ट बेगीन सारकेलो लिफ्ट परती जाल्या इतले. Yes. Sikkedar Naik. Take on it. Malfunctioning of several street lights at NH66 highway near Bhumika Temple, Girim, and on the service road near Ganpati Visarjan Point, Girim, which can lead to fatal accidents. Also, the street light near Saligaon Circle are malfunctioning, as this is a major junction and serves as a gateway of most of the tourists travelling from Mapsa to Panjim to the coastal areas. It is crucial that these lights are promptly monitored and replaced. Therefore, I kindly request the Honorable Power Minister to look into this matter and take necessary action at the earliest. So, एकूच ऐड करता है का. Speaker sir, किन्हे आला? यो लाइटी असा continuously 2-2 वर्ष आली थोडे पेटना. आता यो लाइटी पेटना कारण ते केबल घालता पळय तेन्ना हेंच्यांनी PWD ते डॅमेज केल्या म्हणून. पण स्पीकर सर ते ब्लेम गेम जावंक फावना.
जे कितें जालें इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा PWDन फोडले 2 वर्सां लायटी पेटना थंय फेटल एक्सिडेंट जाला आतांच आमचो अंडर सेक्रेटरी नारायण अभियंकर म्हणटा थंय एक्सपायर्ड दिसा एक्सिडेंट जावन जाला तो त्याच हेजेर मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून म्हाका करून दिवचें तें निदान फक्त हांगा ते म्हणजे PWDचेर घालतात ते डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. There is a growing fear and anxiety among the people of Bicholim regarding the unsafe condition of the local market structure. Just a few weeks ago, heavy wind caused part of the roof to fly off on 2 separate occasions within the same week. Despite this risk, the department has not conducted any structural stability certification for 3 years. No proper inspections were carried out. Furthermore, the fish market is operating in a severely unhygienic environment. The drainage channels are blocked and the overall sanitation and hygiene of these premises are being seriously questioned by the residents of Bicholi. I urge the minister to take immediate and decisive action to address and rectify this unacceptable condition to ensure public safety and health. Yes. Minister. एनिथींग ऑलरेडी ते सकाळी जेन्ना आयिल्ले हांवें तुमकां कॉन्टॅक्ट कर म्हणून सांगला DMA हेल्थ ऑफिसर FDA तांकां तिगांक घेवन तुमचे बरोबर इन्स्पेक्शनाक वचून ते कशें आसा न्ही एकच मिनट घेतात ते मार्केट 2012 बांधला कांयच मेंटेन ना ते सगळे परत करचे पडटले मार्केट आनी फिश मार्केट दोनूय आर इन बॅड स्टेट सर. जी तारनुकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn towards the CRZ notification 2019 as provisions that will protect the livelihood of the local communities. The provision of CRZ notification 2019 will be effective from the date of approval of CZMP 2019. I urge the government to expedite the notification of CZMP 2019 and protect the livelihood of the local community. Speaker, sir, Honorable Chief Minister begin the plan here. Speaker, sir, it is in process. आम्ही जाता तिके बेगीन फायनलायज करपाच्या वाटेर आसा कारण आमकांय हो विशय CZMP 19 जो आहा पळय न्ही तो जावपाक जाय सरकार एक्सपर्टायट करीत आसा जातले हाजी खात्री करता. Speaker, sir, there is a fear and anxiety among the people because the MDR road from Queeninagar to MS College Junction is in a very bad state. There are potholes and cracks. The computer find it very difficult to commute on that road. Many accidents have occurred there. For the last many years, this road was in bad condition during the monsoon every time. It is required many times this issue highlighted in the press and social media, requesting the government to kindly dispute officials to inspect this road and come with permanent solution. This bad road condition should be not happen during every monsoon. So जो जवाहरीनगर जो रोड आसा तो आमचो डॅमेज जालो आसा जातातले बेगीन वो रोड एवरी इयर आमकां हो प्रॉब्लम monsoon टायमार प्रॉब्लम जाता तो आमकां जातातले बेगीन आमकां रोड रिपेर करून दिवचो. PWD instructions दिता रोड क्लियर करता. Thank you, sir. Sir, attention of the House is drawn to problems faced by over 200 residents from 33 households in Zue, Nanora village, the smallest island in Goa, living in constant fear due to the unsafe condition of the only bridge connecting them to the mainland. The bridge has been declared unfit by the Deputy Collector of Bardez, and vehicular movement has become impossible, causing several hardship to the residents. With no alternative route, the risk of complete isolation looms large. Immediate action is urgently needed and construction of a new bridge must be taken up on priority to ensure the safety and connectivity of the people. The steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, 27 लाख सुमार मोडलेले आसा ह्या ब्रिज रिपेर करपाक. Speaker sir, आमचो ऑलरेडी मिनिस्टर थंय वचून इंजिनियरांक मी सगळ्यांक घेवन वचून तो रिपेर पळोवनूय आयला तो जाता तितके बेगीन रिपेर जातलो आनी तो नवीन पूल बांदपाचें आमी डिसिजन घेतला. नवीन पूल ऑलरेडी म्हणजे मिनिस्टर थंय वचून पर्सनली आयला. नवीन पूल जो म्हटल्यार तुवें फेब्रुवारीन केन्ना तरी आमी नवीन पुलाचें फावंडेशन स्टोन घालता प्रोसेस सुरू आहा. हो पूल जातलो. फेब्रुवारी फावंडेशन स्टोन घालता. ऑलरेडी आमचे मिनिस्टर थंय वचून आयलो. तुम्ही दिला. Honourable Speaker, I want to draw the attention of the House to the order issued by the General Administration Department asking occupants of government quarters situated at Santines, Panjim to vacate the premises by 31st July 2025 as the government wants to demolish these buildings.
The residents, mostly government servants and the Hamara school working for marginalized children, have requested the government to give some more time to vacate the premises due to the rains. Only steps which the government can take to help them. बिकॉज सर आमी तेंच्या कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा तांकांय सांगला गव्हर्मेंटाच्यो खंय खाली जागा आसा जाल्यार तुमी पळय आमी ती दिवपाक तयार आहा म्हणून आमी कॉपरेट करता तांकां पण मातशें तांच्यांनी स्पीड अप करूं Cruz Silva. Speaker, sir, despite the nationwide ban under the provision of Electronic Cigarette Act 2019, e-cigarettes are being illegally sold near schools and colleges. This device, discussed as pens or USB drives, are luring students with fruity flavors and misleading packages. Nicotine and addiction, respiratory issues, and long-term harm are rising. Teachers report growing cases. Online sales continue unchecked. Goa must not wait. I urge the government to crack down on illegal sale, monitor digital platforms, and launch awareness campaign in Konkani and English. Let Panchayat help report violation and protect our children. Because it is not a trend; it's a threat. Yes. Sri Yuri Ademo. Noted. Speaker, sir, this is to draw the attention to the Chief Minister to the acute shortage of staff at almost 90% of the police stations in the state. More specifically at Margao, Mapsa, Kunkolim, Maina Kurtorim, Kolwa, Vasco, Kepe and Ponda. It is observed that the key posts are vacant such as PSI 215, DYSPs 28 for over 2 years. The Honorable High Court has also taken suo motu cognizance of the matter. Steps the government is proposing to take in the matter. Because आज on newspaper, एक मिनट. जो डेली एक न्यूजपेपर दाखोवपाक लागलेलो आसा. ही हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडियाचेर सबजुडीज म्हणशी. आज क्राइम इतली वाडलेली आसा. टाइम्स ऑफ इंडियाचेर फाल्यां परत त्याचा फोटो हाडटले ते. सर ही क्राइम वाडलेली आसा, ड्रग्स वाडलेले आसा आणि म्हाका दिस एक मिनट बिकॉज Chief Minister, is a serious matter. When will you feel this? आमगे कुंकोळे थिंगा ती शॉर्टेज पयर सांगला ती कोत मुखाय ना. आता का सांग कुंकोळे घालता पुलीस म्हणून सांग. Yes. And ही शॉर्टेज गोंयभर आदी केन्ना when will you feel it? It is High Court has taken cognizance. आमी आमचे रिजर्व बटालियन आसले तेंचे काय बी धाडटा. आता आमचे ट्रेनिंगेक गेल्ले पुलीस जे सगळे आहा पळय न्ही 12 तारखेक कितें तरी आसामाक वयचला तेंचे फायनली हा फंक्शन हा ते येयले काय ना जवळपास म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या उपरांत भरता सगळे सगळे गोंयभर. हय गोंयभर 700 पुलीस आता परत आनी शॉर्टेज उरचे ना 700 पुलीस एक्स्ट्रा येता आता. तुका जाय ते धाडटा मानवले. पेपर्स बिलेट माननीय मुख्यमंत्री. पेपर्स बिलेट माननीय मुख्यमंत्री. CM. Papers to be laid. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Sri Atansu Mansarat, माननीय महसूल मंत्री. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Calling attention Sri Sankar Bamunkar. Sankar Bamunkar. Na? Calling attention Sri Yuri Ademo. सिरियस इश्यू आता संकल्प बामणकर आशिल्लो ना अशें तुमी सकाळच्या 0 आवर तुमी कॉल आउट करू ना. नाही एक मिनिट एकच मिनिट येवंक ना तो काल जातले. ओगीच कितें सांगता रे. Yes. Opposition leader. स्पीकर सर अरे आमकां तुमी 0 आवर दिना. घालता रेग्युलर घालता. आज कितें दिवं ना आज कितें दिवं ना. ना स्पीकर सर म्हाका हे मातशें बिझनेस रे तो 0 आवर म्हणजे इंग्लीश चुकता कितें चुकता काय फाल्यां दिवपाक ना सेम मॅटर डिस्कस जावपाक जाय. जाल्यार हांव बोवाळ मारतो ना भायर. Speaker, sir, इश्यू तुमच्या पार्टीन रेज केल्लो. तुमच्या पार्टीन रेज केल्लो. अरे काडपाचो आतां काड मरे. हा केन्ना काडटा तो काडपाचो आतां नाका 0 आवर दिवपाक लाय तेचे उरलाले. मुख्यमंत्री तुवें उलोवपा जाय आतां मेंबर कपाट उलयला मुखेलमंत्री सांगता आज हें दिता हाल हें दिता वर हें दिता दिवपाक लाय. अरे मुख्यमंत्री 8 तारखेक कितें जावपा की मुखेलमंत्री स्पीकर आहलो मो मागीर मुखेलमंत्री जालो आनी कितें चेंज जावपा 8 तारखेक हाडल्या सगलो तोच मुख्यमंत्री सांगून हांवें सांगला खंय सांगला तुवें तूं काय उलयता हांवें सांगला म्हणटा तुका फाल्यां म्हणून फाल्यां दिता म्हणून सांगला. मुखेलमंत्री चॅक कर रिकॉर्ड.
फाल्यां येवन दी आनी कॉलीग एटेन्शन जाल्यार आनी बरें म्हणजे बरें जातलें हांव येनाच रावपाना Because the attention of the House is drawn to the urgent need for a master plan to safeguard the UNESCO World Heritage Sites in Old Goa. Despite the Archaeological Survey of India protecting 14 heritage monument sites under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 with prohibited and regulated zones, illegal construction attempts persist. A master plan and strict enforcement of rules and regulations are essential to preserve these sites. The steps the government will take into this matter. Because what honourable member has raised is an issue which we have gone through in detail at depth. I have asked them to circulate the reply that our department has given. I have asked them to circulate just now. As far as 100 meters Speaker Sir goes, he's talking about the illegal construction, but if you give me anything specific, because from when I became a minister, we notified that 100 up to 100 meters is a prohibited area. There's a bungalow there. There's a bungalow already there. No. I'll give you, I'll speak. And 100 to 300, you require NMA and ASI permission before you take any kind of thing. And under conservation zone, whatever repairs and maintenance and other things are concerned, within 100, that under conservation committee gives the permission. But here everything has been notified. For the first time, notification which was not clear has been mapped on the regional plan. And you don't require specific regional plan because all these the churches and every monument that is there is already been notified and it's already there on the plan. So those areas are already restricted. So prohibited areas 100. If there is anything specific you want me to look at, you let me know. I'll take it up. Speaker sir, हो एकदम एक important issue हा आणि एक खास करून the UNESCO heritage sites are at Old Goa. And Speaker sir, these are properties of outstanding universal value. When I say that, Speaker sir, today these have become world's treasure located in Goa. We saw the amount of people that came during St. Francis Xavier's celebration. And त्या वेळार Speaker sir, आज government हांव सांगपाक सोदतां, there have been multiple reports of illegal structures and religious construction near this heritage monument, like Sir Cathedral, near St. Cajetan Church. 21-22 on Speaker sir, a controversial bungalow came up in the regulated zone with TCP permission. आणि त्या वेळार Speaker sir एक public outrage जाली आणि eventually हे permission was revoked by the TCP. But Speaker sir, the structure for till today it exists despite revocation. I पहिले म्हणलेले मुखेल मध्ये सांगलेले तो योगी थिंग उडयत हा मो यूपीन कितले स्ट्रक्चर तू तो बुलडोजर घेवन उडय मो बरीच पटली. Because sir, ये आज Save Old Goa Action Committee आज they have made a representation to you as well. कि ये vigilant लोग आज आमच्या स्टेटाचे they have protested, demanding, but still there is no action. It's because I don't know why the government has so much love for this bungalow and not for the people of the state. You have their permission to revoke kela, but still it is pending. Speaker sir, Old Goa today is not just a tourist site, but it is a spiritual, architectural and a cultural symbol. He goinchi symbol and he goinchi global legacy. And a protection, a preservation is just not for tourists, but for posterity. Speaker sir, I strongly advise that the Honorable TCP department, you need to roll out with a master plan. Now, what is this master plan? It needs to incorporate the provisions pertaining to the protected and regulated zones as per the ancient monument and archaeological sites and remains. Now let me finish. Let me finish. Honorable member विसरलो सांगपाक ते already आम्ही circularची answer. No, you give me an answer. Gazette दिल्ल्यास already protected sites in 2021 has been notified. No. As per that only we have to go. There has to be strictly a message वचपाक जाय की Kesli construction within 100 meters from the boundary of the notified ASI monument. In the past, there have been attempts, eco resort, several other things because that have made yesterday also tourism minister job project these norms have to be followed because of permission beyond 100 meters up
up to next 200 meters requires permission from the National Monuments Authority, from NMA. Now, this has to be made more specific or monument specific. When I say monument specific, these are not only national monuments, because these are UNESCO heritage sites. It's because of consultation with TCP, and you all have to take the panchayat also into confidence. Aaj kiti zyada speaker sir, a lot of facilities there. Development are incompatible with the character of the area. Khas karun buffer zone, you have to put legal restrictions and on its use of development. Speaker sir, this will be an additional layer of the protection that you've inscribed. You have to give these legal restrictions. Speaker sir, I demand that a document management system stating how the property will be preserved. You come out with these guidelines. Because resources for its protection and management is something that the government needs to look at. A conservation committee, aspak jai. You take TCP department, archaeological department, tourism, village panchayat, representations of the church. This committee is because maga dista sogle stakeholder again. There is no representative of the church. Because maga dista je Saransh ki preparation and implementation of a master plan as per UNESCO and NMA guidelines needs to be done. Formation of a conservation committee with representation from all the stakeholders. Demarcation of your buffer zone for heritage sites needs to be shown on the RP 2021. It's already and shown. As state and national monuments, you need to include all unidentified monument sites in this heritage list. Anik nimane, ek inspection team immediately to identify all the structures which are illegally constructed in this buffer zone, and it needs to be headed by possibly the North Goa collector or a retired High Court judge. Because our issue ekdam gambhir asa, Honorable Minister, I think you need to look at this very sensitively, because this is something to do with our culture, something to do with our heritage. Thank you, sir. Yes, Viresh Borkar. एक 2 मिनिटांनी विषय सोबत फक्त 10-20 मिनिटांवर इम्पॉर्टंट विषय आसा स्पीकर सर आम्ही वॉज अ कॉलिंग अटेन्शन अलॉंग विथ युरी अलेमा कार्लोस आणि वेन्झी वांगडा घातलेले आसा आणि हे कित्याक घातला की एक मास्टर प्लॅनाची गरज आसा जो युनेस्को आमचो वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा ओल्ड गोवा हांगा मास्टर प्लॅनाची गरज आसा हो जो रिप्लाय येयला हांगा स्पेसिफिकली तेंच्यान सांगला की नो नीड फॉर मास्टर प्लॅन टू सेफगार्ड द सायट प्रोटेक्टेड बाय ASI हो रिप्लाय दिल्लो आसा मिनिस्टरान. आतां स्पीकर सर अशें दाखोवंक सोदता की हांगा कांयच जावंक ना. हांव स्पीकर सर तुमकां मुद्दम रीड आउट करून एक कंप्लेन जी आसा ही चीफ मिनिस्टराक पाविल्ली आसा पीटर रॉड्रिगीज म्हणून, आनी तेंच्यान क्लियर कट थोडे जी लोकेशन्स आसा ती ह्या एरियेन दाखयल्ली आसा आनी हो जो प्रेस नोट आसा हेजेर 54 इनलिगल स्ट्रक्चर्स इन एंड अराउंड जो एरिया आसा हांगा येयल्ले आसा. हे मिनिस्टरान पळोवचें. हांव मुद्दम थोडे तुमकां रीड आउट करून दाखयता. एक फोर फार्म हाऊसेस विथ 10 bedroom each हो कंस्ट्रक्शन आसा. Illegal bungalows and various other construction आसा. Illegal construction of road touching the wall of St. Francis Xavier Chapel. Heritage interception center, garbage treatment plant, chocolate exhibition center, 21 ghost house number, IPB initial laterite resort, land conversion act survey number 68/1C and 65/3 part, Madkekar estate with bungalow, helipad, sound pollution. हे थोडे हे आसा जे रिजनल प्लॅनाच्या अंडर जो म्हणटा आमी जो रिजनल प्लॅन 21 आसा तेच्या अंडर आसा. स्पीकर सर हांगा आमचो गोंयचो साहेब आतां हो इम्पॉर्टंट जे आसा गोंयचे साहेब आनी इन अराउंड 14 जे आर्किओलॉजी नोटिफाय ASI नोटिफायड सायट्स आसा. आतां ह्यो 14 ASI नोटिफायड सायट आसून बसून हांगा असो रिप्लाय येता की मास्टर प्लॅनाची गरज ना आनी मिनिस्टर म्हणटा की आनीक तितून रिप्लायन आनीक आसा स्पीकर सर की समज अशें कितें घडलें जाल्यार हेज पर जो आर्किओलॉजिकल एक्ट आसा 1958 हेच्या अंडर तुम्ही एक्शन घेवंक शकता. इनलिगल समज हे आसा विलेज पंचायत जी आसा लोकल विलेज पंचायत इज एम्पावर्ड टू टेक इनलिगल एक्शन ऑन अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज एक्ट. हांव स्पीकर सर म्हणपाक सोदता TCP डिपार्टमेंट हेंका परमिशन दिता हेंका परमिशन बिंदास ग्रांट करता आनी मागीर तुम्ही सांगता की पंचायतीन एक्शन घेवपाची
आणि ते पंचायत जेन्ना एक्शन घेवपाक वयता जेन्ना स्टॉप ऑर्डर हाडटा तेन्ना मागीर ते कितें करता ते बिडिओन वयता ते डीओपीन वयता की आमकां टीसीपी डिपार्टमेंट कन्सर्न जी डिपार्टमेंट्स आसा तेंच्यान सगळी परमिशन ग्रांट केल्या मागीर ते कितें म्हणटा मागीर तुमी कोर्टान वचा म्हटल्यार आयज सद्याक चल्ला कितें स्पीकर सर की तुमी नाचत रावा आनी कन्स्ट्रक्शना इनलिगल दीत रावा स्पीकर सर हो जो प्लॅन आसा हो ASIचो प्लॅन आसा हितून क्लियर कट 300 स्क्वेअर मिटर जो बफर झोन आसा रेडियस विथीन रेडियस हो क्लियर कट दिल्लो आसा आनी हांगा जो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर विश्वेश राणे आसा हेंच्यांनी हांगा एश्युरन्स दिल्लें की विथीन 3 मंथ्स गेल्या त्या वर्सा विथीन 3 मंथ्स आपूण बफर झोन करतलो आनी हो आतां यू टर्न मास्टर जाल्लो आसा कित्याक यू टर्न मास्टर उत्तर दिना स्पीकर सर सर एक मिनिट honorable leader of opposition 1 minute speaker sir he can speak what he wants if there is a violation he can speak what is the violation एक मिनिट हांव उलयता मच्छराव एकूच सेकंड म्हाका दी मागीर तूं जाय ते सांग हे ते यू टर्न स्पेशलिस्ट बी आनी मागीर व्हिडिओ घालता पयर तुमकां हांवें सांगलें हे हांगा तियात्र न्हू हे तो विशय कितें मांडटा आनी कायद्या प्रमाणे जे हांवें उत्तर दिवपाक जाय तितलेंच दितलो हांव बाकीच्यांनी कितें उत्तर दिवपाक जाय दिवूं दी पण त्यांनी हे फकाणाचे हावजाचे जे करता खंय तरी स्पिकरान लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी भायर स्पेशली सब्जेक्टाचे मर्यादित फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिल्लो 3 महिन्या भितर जो बफर झोन आसा हो रिजनल प्लॅनान नोटिफाय करतले म्हणून त्यांनी काय करू शकना तांकां सवय पडल्या एप्लिकंट आनी मागलेले आसा की जो मास्टर प्लॅन आसा हो मास्टर प्लॅन करचो म्हणून जो हे मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय हो बोलता कितें उलयता तेका म्हटला यू टर्न मास्टर म्हणून आनी अशें कितलीशी एश्युरन्स आमकां दिल्ली आसा ती एश्युरन्स अजून पुराय स्पीकर म्हाका काबार रावना तुम्ही म्हाका उलोवपाक कंप्लीट करता म्हाजें स्पीकर सर हांव कंप्लीट करता सो आमचो स्पीकर सर ती वर्ल्ड आतां तुमी पळयता की कर्नाटकान हंपी म्हणून आसा थंय असोच मास्टर प्लॅन केल्लो आसा आनी तेंचो जो एंटायर एरिया आसा तो सेफगार्ड केल्लो आसा आयचे दिसाचे स्पीकर सर आयज पासून तेंच्यांनी म्हाका मेसेज केल्ली आसा लोकलांनी जो सेव्ह गोवा एक्शन कमिटी आसा तेंच्यांनी मेसेज केल्ली आसा की आयज पासून थंय इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन आसा चालू आसा आता हेजेर मुख्यमंत्र्यान आनी म्हाका दिसता टीसीपी मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाक जाय की बाबू आपण एक्शन घेतलो हे परमिशनाक ग्रांट करता मागीर पंचायतीन ऑर्डर काडपाची म्हणून कितें स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर मागीर जेल मुट्री घालुया बरें हांव उलोवपाक दिया स्पीकर सर तुझे 3-4 मिनिटांमध्ये सोबय इम्पॉर्टंट इश्यू आता बरो इश्यू कंटिन्यू कर 10 मिनिटां वाडेन अच्छा शांत राव I rise to bring to the attention of this house a serious failure by the Archaeological Department, Archaeological Survey of India, ASI, and the Government of Goa. Despite being required by law, they have not yet prepared and notified heritage bylaws for Old Goa, our most iconic heritage site. According to Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, heritage bylaws must be prepared for every protected monument. These bylaws decide what kind of construction, roads and services can be allowed near heritage sites. Rules made in 2011 gave ASI and NMA 10 years to finish this work. The deadline has been crossed. 10 hours till deadline cover zali. Recently, ASI Goa Circle has said that site surveys have been done for 14 monuments in Old Goa and Aguada, but nothing has been done yet for other important sites like Harvelem Caves, Tamdi Sulla, Kurdi Mahadev Temple and Chandor. Because sir, the competent authority of the state of Goa is one Mr. Rajesh Naik, Chief Town Planner, who is now suspended.
It is under his eye that the bylaws are so terribly delayed. तो आसतना ये bylaws इतली delay झाली हा. Speaker sir, there is a proviso that before bylaws are finished, the competent authority can issue NOC for few public utility projects. म्हणजे हो proviso आहा तितू. हो bylaws एच पहिलो NOC दिवपा जात म्हणून. We all heard the matter of the police station, which is perhaps a public utility. I want to call attention that this officer has misused the power of issuing NOC for a variety of unwanted construction like heritage, interpretation center, restaurant, shops, swimming pools, G+3 buildings. Speaker sir, I call on the government to take urgent action. Very important. 4 point. Demand the ASI to complete and publish site plans and bylaws for all pending movements. Number 2. Number 2. Stop giving any more construction permissions in regulated zones until these rules are in place. Number 3. Develop a master plan for Old Goa which stretches beyond the 300-meter buffer. And number 4. Clarify under what legal authority the CTP is issuing permissions and whether the National Monuments Authority has approved this. Because sir, ह्यो 4 गोष्टीचेर एक calling attentionचेर म्हाका answer दिल्यार मिनिस्टरान सारकें जातलें. Because sir, how passionate you are of Old Goa, and for every monument that is there, I am also equally passionate. When my father was the Chief Minister of Goa, the biggest celebration was in 1980 and onwards. I think it's 10 years, and that period there was a very big celebration. For us as children, we used to be taken to the shrine all the time, every year. I just want to make my record very clear is what Honorable Leader of Opposition has mentioned. There is a conservation committee that is required. You want me to write to ASI, I will give directions to my officers to write to ASI to give us the latest, whatever needs to be integrated as far as the master plan is, whatever the plan is concerned. Earlier plan in 2021 was already notified. On that, the protected area was there, but I have given an assurance to Yuri that I'll ask the conservation committee to once again go through anything, and if there's anything specific, if required, the conservation committee and members of the opposition, whoever want to come for the meeting, you can give your views to them. We will give them the mandate to work out something. Carlos is there, you're there. I have no problem. We'll sit down and we will tell the conservation committee that this is what we expect of the conservation committee. I have absolutely no idea. As far as these monuments are concerned, across the state of Goa and the UNESCO site is concerned, as of top priority, if any MLA has anything specific to tell me if any illegality is coming up, we will immediately take action and inform the ASI. As you just now said, Honorable Leader of Opposition, that between 100 and 300, it is NMA and it is the Archaeological Survey of India. So there's no question anyone bypassing these two bodies to take any kind of permission. Bypass. There are so many structures that have come there. No, Speaker sir. दूसरी गोष्टी master plan. Speaker sir, just complete. Speaker sir. आणि फाल्या डिमांड असताना ते मांडू शकता आणि उत्तर दिला त्याका ना एक master plan कुठला मग तू announce कर मरे. Announce that you will take head. I said no. I will call for a meeting. Yeah, call for a meeting, bring everyone into confidence. I have no problem. And see, these are 54 illegal structures. Speaker sir, these are the structures that are there over there. We will take action. काय गोष्टी असा, काय गोष्टी लेगसीच्या गोष्टी आ, काय गोष्टी आयज जे ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन चे सांगता पंचायतान एक्शन घेवचे पडटा. टाउन प्लॅन मर्यादित रोल असता. ऑनरेबल मिनिस्टर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया असा आणि खंयच नियम आम्ही तोडचे ना. मुख्यमंत्री बी हा आवाज उजीराव सांगता की या युनेस्को सायटाक सरकारान खूप प्रायोरिटी आणि प्राधान्य दिल्ले आसा आणि खंयच उल्लंघन जावचे ना. आणि आम्ही या कमिटी तुका घेऊन आम्ही मीटिंग करूया. सी हो हेराल्डाचो पेपर हेजेर कितें बरयला की 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स इन ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन. Very simple. So there has to be a master plan. There has to be, we need to identify to go on the zone. So you give us an assurance. The Honorable Leader of Opposition to place that on the floor of the House. I'll immediately initiate action. Whatever has to be done. Any master plan koto mo tu sa why are you? June हाते archaeological to get ready in kel mo sound no. Kai kelna mo Congress. Somewhat kai kelna mo. Because the biggest celebration we can do. I was saying your dad did the biggest celebration. He said nothing has been done. त्यांना भुरगो आशिल्लो रे. हांव बी भुरगो आशिल्लो. सांग आता सांग तेका जाय त्या Honorable Speaker, आमचे
calling attention motion is specifically relating to a master plan, and strict enforcement and rules and regulations are essential to preserve the sites. There are some things which I have understood. No, you are also speaking? Yes, I am also speaking. It's a joint motion by us. First thing is, under this Ancient Monuments Act of 1958, there is something known as prohibited zone. Then after that is the regulated zone. And beyond that is within the town planning area. Because these two zones are directly under control of National Monument Authority. So they will approve the plans and they will bring it. But under the Act, there is a provision that you have to have a complete master plan for each of these zones. And there is section 20D(7), which says once that plan is approved, you have to do it in accordance with the plan. But there is a proviso. This is what I want to point out. Provided that the competent authority may, in exceptional cases, with the approval of the authority, grant permission to the applicant referred to in subsection 2 of section 20C until the heritage bylaws have been prepared under subsection 1 of section 20E and published under subsection 7 of that section. So there are two parts of it. One is in that heritage zone, protected and regulated, where there are no bylaws, exception. In exception is not every day. Every application given is being considered and being allowed. You have to object to it. And what happens outside that zone? I'll tell you why. Because if we are talking of a heritage village, let us say that heritage zone is not necessarily 100 meters plus that other 200 meters. It should be also beyond. Because imagine a big building comes up behind a monument. That big building will be completely going against the heritage ethos of that area. So the master plan we are talking about is for beyond that 300 meters, so that you can say what type of development, what type of height and other restrictions which can come, because that, the question is that also in your conservation zone? That is the first question which comes. Then the conservation committee will come and sit over it. If it's not in the conservation zone, the problem will be they will say we don't have jurisdiction over it. So it's beyond 300. One is within the 300, 100 plus 200, and one is beyond that. Speaker sir, आमकां मास्टर प्लॅन कित्याक जाय? मास्टर प्लॅन जालो जाल्यार 3 वर्सां जातली. It will set a certain architectural style around the heritage area, not limited. सांगा एक 3 वर्स मास्टर प्लॅन जालो जाल्यार 3 वर्स तिथं आसतले. ह्यो आयडेंटिफाय कोणें उलयलो ना त्यो. It will set a certain architectural style around the heritage area, not limited to 300 meters. It will tell the height, facade, and the type of construction are preferred in this area. Second, it will bring a standard operation procedure for setting up and dismantling of annual fees. This way, finally, it will identify suitable drainage and transport system around the area so that the holy feeling of the place is preserved. Because of that, एक मुझे 2 demand है. Prepare a master plan with public participation and cancel all non-emergency building permission granted in Old Goa within 300 meters area, including that in survey number 9/2A. Without repeating what my other colleagues have said, repeat करनासतना एक म्हजो मंत्र्या कडेन आग्रह आहा. तो प्लॅन म्हणल्यार ताका एलर्जी कितें जाता तरी कळना म्हाका. मास्टर प्लॅन म्हणटा तो कितें जाता? आमी कित्याक मास्टर प्लॅन मागतात? मास्टर प्लॅन मागता इतल्या खातीर कित्याक जो तो आरपी म्हणटा ताच्या आरपीचें उल्लंघन जाता, आनी उल्लंघन जाता हें ताकाय खबर आहा, पंचायतीकूय खबर आहा, ASIकूय खबर आहा, आनी ताणें ऑब्जेक्शन घेतिल्लें आहा. जुनान स्पीकर सर, ओल्ड गोवा पंचायतीन एक कमर्शियल प्रोजेक्ट सेंट अगस्टीन टावरा कडेन सुमित वुड्स म्हणटा ताका बंद केलो बिकॉज इट वॉज एनक्रोचिंग ऑन ASI प्रोटेक्टेड लँड. पंचायत डीड. सो दॅट मीन्स वायलेशन जाता. जून ऑफ 2025 स्पीकर सर 70 इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसा म्हणून रिपोर्ट आहा. स्पीकर सर म्हणटकर कॉम्प्रिहेन्सिव हेरिटेज मास्टर प्लॅन मागता आमी. आतां हो मास्टर प्लॅन खंय घालतलो तुमी? आतां बाब कालदुसान सांगला ते भशेन हो मास्टर प्लॅनाक खूब तरेचे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जाय, पूण घालतलो खंय तूं? तो घालतलो आरपीन. आतां आरपीचे डे टू डे चेंजीस जायत आहा. सो यू कॅनॉट बी हॅव्हिंग एलर्जी टू अ
master plan, which is get another change in RP. No, 1 minute. Just 1 minute. Minister, 1 minute. Let me just complete. Honorable Vijay, No, 1 minute. Just let me complete. आम्ही jointly बसून आम्ही वो विषय I will just conclude. My contention is very simple. That the objective of the master plan is heritage protection and conservation. You have nothing against that. You don't have anything against sustainable development. You should not have. You want a clear regulatory framework where it is defined what is ASI's role, what is NMA's role, what is town planning's role, what is Panchayat's role. You want community engagement, which is what we are demanding. We want risk reduction and emergency response. These are part of the master plan. We want a world-class infrastructure, because what Rohan Khawte yesterday said about lot of tourists coming to Goa, to a large extent it was because of the exposition. You cannot say no to that, because your own government has said that exposition brought lakhs of tourists, 80 lakh tourists. So you cannot say that those figures are not because of the exposition. Then education, research and awareness, this is required. And Speaker said regular monitoring and reporting. हे तर सगळ्यांत जातलें जाल्यार मास्टर प्लॅन गरजेचो. आता हो मास्टर प्लॅन सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. बिकॉज सर हो मास्टर प्लॅन जो आसा हो मास्टर प्लॅन आमी खंय घालतले, हो रिजनल प्लॅनानूच घालचो पडलो. म्हणटकीर आमी आतां नेक्स्ट ताजे डिमांडान मागतले कितें की रिजनल प्लॅन नवो कर म्हणून. तो आमी मागीर करता, आतां करना. बिकॉज ऑलरेडी ऑनरेबल विजय सरदेसाय आता फुडले कितें विचारपाचें तो विचारतलो. हांव बी मंत्री जावन गेलो, हांव बी आतां ना ते उलयना ते मागीर ते डिमांडाचे ते उलोवन दिवं ते उलयना. हांव म्हणटा रिप्लायन मास्टर प्लॅन आमी करचें ना म्हणटा पळय ते मातशें आमी आक्षेप. श्री अलेक्स लॉरेन्स. ना ते दोगांय झगडटाय न्ही, तांकां झगडणी झगडना प्लॅना लागून सगळे झगडटा. हांव प्लॅना लागून झगडना. युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटाचेर ओल्ड गोवा दे हॅव बीन जायत तेंप जालो दे हॅव बीन इन्सिस्टिंग जावपा जाय. बिकॉज सर आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड बी क्लियर एंड इन द रिजनल प्लॅन आय थिंक ऑल्सो तें घाम घेवपा जाय, कित्याक परतून एकदां इश्यूज जावपा जायना. आय नो वी वर एक प्रोजेक्ट पास केल्लो ऑन IBBJ तो मागीर हें केल्लो, इट वॉज इको रिसॉर्ट. सो कोल्ड स्टोरेज घालना, इट वॉज कॅन्सल्ड. बट प्रॉब्लम कितें आहा, हे इश्यूज पडे आहाय बिकॉज ओल्ड गोवा इज क्लोज टू आमकां. सो तेका लागून एवरी खूंय अशें करून आहा युनेस्को सायट आहा आनी कितें आहा ते शूड बी टेकन केअर. आनी तेंगे डिमांड्स आहाय आनी थोडे डिमांड्स आहाय लायक बाउंड्री हें करपाक, डेमार्केट करपाक. आय थिंक द गव्हर्मेंट should do it. It is pending for a long time, Speaker sir. Rosal Fernandez. Speaker sir, Old Goa St. Mary's Area Church UNESCO World Heritage मार्क केलेली आहा. ताका आमचो ऑनरेबल CM प्रायोरिटी दिता. आनी आमकां गव्हर्मेंट येयलेले आमच्या एक्सपोजिशन टायमार कितले आमच्या गव्हर्मेंटान एका हें केला एक्सपेन्स केला पळय तो. तशेंच रिजनल प्लॅनाचेर ही एरिया मार्क केलेली चड गरज आहा. कित्याक हिंगासर जी आदली घरां आहा ती वयर बांदतलो जावं रिन्यू करतलो ताका अमकीच हायट आसूंक जाय. ती न्यू तिका कन्स्ट्रक्शन येवंक दिवंक उपकारना. आनी जे इलिगल तिका असो जाला तेजेर फास्ट एक्शन जावंक जाय. आनी ते फूल एरियाचो एक मास्टर प्लॅन चड गरजेचो. तशेंच आमच्या धर्मान न्हू सगळ्या धर्माचे जे हेरिटेज एरिया जे जागे आहा ते सांबाळपाचे चडांत चड गरज. येस माजी मंत्री तुम्ही सांगता रिप्लाय दितले. Because already I am सांगलेले sir. No. So you're going a master plan. We will sit with the conservation committee, take their point of view. You will be there for that meeting, and in that meeting we will conclude. And also, I cannot give just a blanket assurance. Let me also talk to the conservation committee. No, there are so many illegalities already. Tomorrow your own report says that. Because sir, tomorrow is the demands. Yes. I am going to answer this particular thing after discussing with the conservation. No, but you master plan korpa tuk naga. फाल्या तुका concrete answer दिता हांव. Yes. Concrete answer करूया. हांव उलयता फाल्या. हां, मागीर सांग तूं करूया मग मास्टर. करूया म्हणून आयज सांगना फाल्यां सांगता.